हें आमकां गोगड्यापा उगत लागपाना स्पीकर सर. आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांगेलो जो कल्चर आसा स्पीकर सर, बो कोन आय कम फ्रॉम दी कोस्टल बेल्ट, आमगेले हॉटलांक स्टँड आहाय स्पीकर सर. ते हॉटलां स्टँडांकूच आहा ती भाशेनू करूंक जाय स्पीकर सर. हाव दे आर फॉलोइंग, दॅट इज वॉट इज द बिझनस वीच वी हॅव डन स्पीकर सर. आनी तें बिझनस हॉटेल स्टँड आनी हॉटेल ते भाशेन हे टॅक्सी प्रमोशन कंटिन्यू करपा जाय. रेस्ट द होल ऑफ गोवा इज फ्री फॉर ऑल अदर एग्रिगेटर्स. सो हें आमी प्रोटेक्ट करपा जाय, हो धंदो आमी प्रोटेक्ट करपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, एज वी गो अहेड, आय वूड लायक टू गिव अ ब्रीफ ऑन द टुरिझम बिल स्पीकर सर. हे टुरिझम बिलाचेर हे पाट आणनाय, बट स्पीकर सर गरजेचें TTAG, आमकां कोस्टल MLAs आनी सगळे स्टेक होल्डर्सांक बराबर घेवन, कित्याक हे टुरिझमा बिलाचेर भरपूर प्रॉब्लम्स आहाय, भरपूर इश्यूज आहाय. हांवें सगळे इश्यूजांचे हांवें बरोवन दिलो आसा स्पीकर सर. होम स्टेयाचे क्लॅरिटी ना स्पीकर सर, तेजे करेक्शन जावपा जाय. प्रोमोटर म्हणलो कोण स्पीकर सर? प्रोमोटर म्हणलो एन इंडिविज्युअल हू इज ड्युली ऑथरायज्ड टू ऍक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर थ्रू अ वॅलिड पावर ऑफ अटर्नी. आनी होमस्टे डेफिनेशन कितें सांगता स्पीकर सर? होमस्टे म्हणजे घरा ओनर रावपा जावो, सकयल राव या वयर राव, तेच घरा रावपा जावो, आनी तेन्ना तुज्यान ते होमस्टे करपा जाता स्पीकर सर. हितू सगळे मिक्स जाल स्पीकर सर. आनी हितू कितें जाता, कोणूय कोणा कडेन प्रोमोटर म्हूण चाय दिता आनी होम स्टे अंदर कॅटेगरी अंदर आपल्याक फ्लॅट दिता, रूम दिता स्पीकर सर. आमकां जेन्युनली बिझनस वाडोवपा जाय स्पीकर सर. मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी कायंड टू स्टार्ट दीज पॉलिसीज, बट हुंय काय आम घुसपोट जालो, कित्याक जो मनीस चोरी करूं सोदिता तो हुंच्यानू कोता स्पीकर सर. सो आमी आडावपा जाय. हे होमस्टेया जे होमस्टे करूं सोदताय तीच कॅटेगरी सारकी आमी प्रोटेक्ट करपा जाय, सो दॅट इट इज नॉट मिसयूज स्पीकर सर. सो let us not misuse the policy speaker sir, and if the policy has not to be misused, आमी सगळे स्टेक होल्डरांक बराबर घेवन आमी सगळ्यांनी उलोवन हे बिलाचे डिस्कशन करपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्वदेश दर्शन स्कीम आतां म्हाका सद्दां आमगेलो मायकल बाब उलयल्लो स्पीकर सर. ह्यो स्कीम ह्यो हाडपाक गरजेच्यो. हो कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट हाडटो कोण? प्रोजेक्ट कोण दिर मूल स्पीकर सर. हांव रेडी आहा स्पीकर सर प्रोजेक्ट कोण दिवपाक. सदां म्हजी फकाण केले, हांव पायलट प्रोजेक्ट मागत म्हूण स्पीकर सर. हांव रेडी आहा टुरिझम मिनिस्टरा बरोबर हांव हेल्प कोता, पूण प्रोजेक्ट हाड बांदाल्यांत हांव दितां प्रोजेक्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंट चोयलें जाल्यार स्पीकर सर आमी इव्हेंट कोण पयशे मोडटाय. रेव्हेन्यू रेसीट जोडपाक कितें केलां स्पीकर सर? वॉट हॅव वी डन इन द लास्ट 5 years टू अर्न रेव्हेन्यू रेसीट्स? हें आमकां सांगचें स्पीकर सर मिनिस्टरान. आनी नेक्स्ट 10 years पयशे येवपाक टुरिझमांतल्यान तूं कितें करतलो हें गोंयांक चोवपा जाय बिकॉज यू हॅव गॉट दॅट कॅपेबिलिटी स्पीकर सर. आमगे मिनिस्टरा कडेन ती कॅपेसिटी आहा आनी तांकां लागून आमकां आनी चड उमेद येता की हो आसतो ना कॅपेसिटी आसतो कित्याक जायना ही कामां. सो म्हाका सदां गरज पड जाल्यार दिल्ली वचपा जाय, दिल्ली या स्पीकर सर, पूण कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट्स जावपा जाय स्पीकर सर. हांव 2-3 प्रोजेक्ट प्रपोज करता. आय एम रेडी टू प्रिपेर वॉट एवर DPR यू वॉन्ट. वन इज केबल स्टे स्पीकर सर from our Orlim village, धाकटी village, revenue earning ना. So cable stay Orlim some comments करपाचो speaker sir, right up to Mobor वरपाचो. Mobor is a beautiful intersection of Arabian Sea and River Sal. Noshtyar म्हणटाय थिंगा speaker sir. एसवानी view हुई मेळना cable stayचे सन. ड्रोन घेवन तुम चोयल जाल्यार speaker sir beautiful view. So Orlim तुम cable stayचे चडलो, वयल्यानसून गेलो मोबरार तुका दिसती पडलो. तेसोन एल्टनागे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेकाय फायट स्पीकर सर. आनी थिंगसोन मागीर क्रुजागे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाराडे खुरिसा सारको उंच दोंगरार थिंग गेलो, बाराडे हुरसाको पांय पडलो आनी तूं मागीर देंवोन येयलो स्पीकर सर. आय थिंक दीस इज कॉल्ड कॅपिटल इन्वेस्टमेंट स्पीकर सर. आय वूड वॉन्ट ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर टू प्लीज टेक दिस अप. लेट अस वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. दिस विल ब्रिंग रेव्हेन्यू फॉर गोवा. दिस विल ब्रिंग रेव्हेन्यू फॉर आवर विलेजीस ऑफ ओर्लिम, मोबोर, त्या वाटेन बेतूल आनी मागीर त्या वाटेन बाराडे हुर्सा कडेन स्पीकर सर. सेकंड इज स्पीकर सर, लेट्स डू अ फ्लोटींग मार्केट स्पीकर सर. बँकॉक थायलंड फ्लोटींग मार्केट आहाय. आमगेले हाऱ्या बांदार ही पयले दिगंबर बी जायत पाट सांगता आनी आल्बुकेर टायल्स नोडे वताले, बोट घेवन वताले. चचिलूय जायत पाट सांगता स्पीकर सर. सो तेगेले एक विजन आहा, चचिलाले विजन आहा, आमगेले विजन आहा, दोगांगे विजन हे पार्टी मेळोन काम करया स्पीकर सर. सच अ सिनियर ऑपोजीट सायडी रिवर साला ऑपोजीट सायडी खाऱ्या बांदा कडेन दिगंबर कामत, श्री दिगंबर कामतागे कॉन्स्टिट्युएन्सी दोगांयची काम करपा जाय स्पीकर सर. आय वील टेक द इनिशिएटीव टू प्रिपेर द DPR. लेट अस प्रिपेर अ फ्लोटींग मार्केट. फ्लोटींग मार्केट करपाक थिंगा काम करया स्पीकर सर. वय लँड आहा सगळें आहा. WRT सोन
PK पांडे RK पांडेन थिंग सांगलो आहा की रिटेनिंग वॉल बांधून सारकें करपा जाय. सो WRT ऑन रिटेनिंग वॉल बांदया स्पीकर सर, आनी टुरिजमा अंडर थिंग साफ दवरया आनी लेट अस पुट अप अ फ्लोटिंग मार्केट स्पीकर सर. लेट अस गिव अ डेडलायन. आम आसतना असेंब्लीन लेट अस पुट दिस प्रोजेक्ट स्पीकर सर, and this should be named as River Salkway speaker sir. This is what is I think going to be the vision to earn revenue receipts speaker sir. Speaker sir, Warka Peda bridge मोडलो आहा. हांवें हेच सेशनान वार्का आनी एक धाकटी फूट ओवर ब्रिज मोडटो म्हूण सांगलोलें. हांव सांगोन 2 दिसान ब्रिज मोडली आनी ती व्हॉलीबॉल फेस्टिवल जितान हाडलो म्हूण आमकां ती ब्रिज करूं मेळ्ळी. आतां आनी एक ब्रिज आहा, हांवें सांगल्या 2 वरां जालीं स्पीकर सर. माय ओनली रिक्वेस्ट नाव टू ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर, ग्लास ब्रिज करची. लेट इट बी अ टुरिजम ब्रिज. तसली ग्लास ब्रिज तुगेली राजगीर बिहार गुगल केलें जाल्यार ग्लास ब्रिज आहा. ही 40 मिटरां ब्रिज पेडार वार्का म्हणटाय थिंगा. ब्रिज इज गॉन बॅड. सगलो बोर्ड माता लोक बिकॉज इट्स नॉट सेफ. लेट अस प्रपोज दिस ग्लास ब्रिज at Warka Pedar. It will bring in tourists. It will create a revenue for the village of Warka as well as it will come on the tourism spot of the country. Speaker sir, 14 entrances, 14 entrances in the Benaulim constituency. 14 accesses to the beach. Selfie points is the craze. Speaker sir, 14 entrances, 14 selfie points दिवपा पयशे दिवपा जायना. स्पीकर सर, म्हाका ह्या वर्साक ह्या बजेटान कितू पयशे पडले स्पीकर सर? एक म्हाका दिसना स्वदेश दर्शना गरज आहा. एक गोंयच्या दर्शनाचेर पुरो स्पीकर सर. 14 selfie points at 14 locations of my 14 entrances to the beaches of Benaulim constituency. Speaker sir, सगळीं उलयलो हांवें. चेंजिंग रूम्स जाय, शावर्स जाय at every beach, washrooms जाय, मागीर डिसेबल फ्रेंडली बीचीस जाय. म्हणजे आम टायल्स कितें घालपा जाय, लादी घालपा जायो ताकी आमच्यांनी एक व्हील चॅर व्हरपा जाता. CCTV कॅमेराज जाय. वाडेर बिचार कितल्यो पात लासोल्यो. कास्यान म्हणटाय तेगे पात लासोली, मिंगेल म्हणटाय तेगे पात लासोली. ते फिशरीज मिनिस्टराक पयशे दिवपा जायना पातींचे इन्शुरन्साची दुसरी गजाल. पूण CCTV कॅमेराचे कोण लाशिल्ली ती पात ती पूण सांबाळपा जावपा जाय. कितू तेम जाल स्पीकर सर, आमी फॉलो अप करीताय. वाय आर दीस CCTV कॅमेराज आर नॉट मेड ऑपरेशनल स्पीकर सर. स्पीकर सर, अ थर्ड एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज फिशींग विलेज. स्पीकर सर, केरला तूं पुवार म्हणटाय थिंग गेल जाल्यार फिशींग विलेज इज अर्निंग रेव्हेन्यू स्पीकर सर. आनी आमगे फिशींग विलेजी मोडूं मेळोंक स्पीकर सर. कोलवा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी फिशींग विलेज आहा. हुंपी आहाय, पात दोताय थिंगा, नेट शिंवताय, हारी सुकोवंक घाताय स्पीकर सर. आमगे मेल्टन, फिलीप, थॉमास असो जायत जावं फिशरमॅन आहाय स्पीकर सर. बाणाल्या आमगे हिप्रिया स्पीकर सर, फ्रँको आहा स्पीकर सर. हे सगळ्या स्पीकर सर हो नुस्त्याचो धंदो करपाक. पूण आमी हे टुरिजम कन्वर्ट कोनाय स्पीकर सर. पुवार जरी तर गेल जाल्यार केरला स्पीकर सर, इट इज एन आयडल मॉडल ऑफ रेव्हेन्यू अर्निंग थ्रू अ फिशींग विलेज. तेच भाशेन फ्लोटींग फिशींग विलेजीस आहाय स्पीकर सर. आमकोडे न्हंय आहा, आमकोडे दोयरो आहा, आमगे सगल्यो बोट पणजे चोयल्यो जाल्यार ते सगल्यो दोयरे आहाय. सो फ्लोटींग फिशींग विलेज ऑल्सो इज अ कॉन्सेप्ट स्पीकर सर, वे टुरिस्ट कम टू सी. आनी धांजाय फ्लोटींग फिशींग विलेज म्हणली. लिंगशुई in Hainan province of China. You can Google and you can see amazing concepts because we should adopt this. And I would want our Kolwa जे आमगे लोंगिनोको जाग आहा तेका फिशींग विलेज म्हणून प्रमोट करपाक. हांवें लायटी कनेक्शनां लागून मागील स्पीकर सर डिपार्टमेंटाक हांव मागता आमकां कॉपरेट करया, तांकां लायट दिया. देर इज पावर थेफ्ट हॅपनिंग ओवर देर. टू स्टॉप दीस पावर थेफ्ट, गिविंग देम टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अ मस्ट. NOC मागना काय, NOC नासतना हें करया टेम्पररी कनेक्शन. आतां जुलया म्हयन्यात सुंगट पडपा आहाय, सोलार सुंगटां म्हणटाय ती. ते सोलार सुंगटां आतां पटलीं 18 तारीख सावन दोयरो आतां राफ आहा. सो आजसून ते मार्चा 31 आमकां गरज आसा स्पीकर सर. हें तुवें दिवचें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा हातीन क्लियरन्स आहा आमकां. तुगे NOC गरज ना म्हणून क्लियरन्स दिवचें. सो तांकां ते टेम्पररी. सो पावर थेफ्टूय बंद जातलें स्पीकर सर, रेव्हेन्यू जनरेशनूय जातलें आनी वी आर सपोर्टिंग आवर फिशींग विलेजीस म्हणून ही मेसेजी वयतली स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिजम ट्रॅव्हल मार्ट हें एक कॉन्सेप्ट गरजेचें. आमी आतां सगल्यांक भोंवोन धाडटाय. हांवें चोयल्लें आमगेलो कलीग एडवोकेट कालूस म्हणटालो की OSDन 1 कोटी मोडली. वय गरज आहा जाण जावपाक कित्याक मोडली कितें. मिनिस्टर आन्सर दितो तेका. पूण आम सगळे कडेन गेलो परस वाय नॉट इनवायट एवरीबडी टू आवर destination here? Why don't we invite all the event promoters, country tourism promoters to Goa and
give them an access to all our small medium enterprise, small medium hotelers. धाकटीं hotel आहाय, धाकटे rooms घराको आहाय, तांकां आमी access दिवपा जाय हेंचे बरें. So तांकां येवपा हिंगा. Why don't we do this tourism travel mart speaker sir? We are willing in Benaulim to host this travel tourism mart speaker sir. We in Benaulim are ready to host the tourism travel mart if the honorable minister is ready to get a tourism travel mart speaker sir. Speaker sir, tourism departmentan सांगलोलें की beaches clean दवरतलो आनी हे beaches clean दवरपाक already beacha clean करपाचो tender चालू आसा speaker sir. वो tender जाता रिन्यू कोत म्हणून खबर ना speaker sir. बीच डेड एंड आहे, डेड एंडाचेर साफ करपाची गरज आसा. बीच डेड एंड म्हणटाय ते कॉन्सेप्ट of cleaning first time I had brought it in this assembly speaker sir in 2022 हांव निवडून येयलो तेन्ना. कित्याक आमगे कोलवा डेड एंड आहा, बाणाल डेड एंड आहा, वाडेर डेड एंड आहा, कावेलोसीम डेड एंड आहा. एवरीवेअर वी हॅव डेड एंड्स and there is a dispute who will clean. So आमकां एश्योरन्स दिल्ली की हें जातो म्हूण आनी एज वॉट आय अंडरस्टँड गायलोलें पूण तें खूंय पावलो स्पीकर सर. कित्याक जायना आनी गायल जाल्यार ऑलरेडी न्यू टेंडर आउट जालें जाल्यार दे हॅव टू स्टार्ट. आनी टेंडर आउट जालें ना जाल्यार देखून existing contractor सांगो जाय स्पीकर सर, and an assurance that that existing contractor will start cleaning from now, irrelevant whether the contract is renewed or no. कित्याक आतां 2 वर्सां आमकां जालीं स्पीकर सर, we are talking about this, and this is creating a bad image about Goa speaker sir. So I think we need to ensure that all our dead end roads are clean speaker sir, and we make sure that cleanliness is the key to our tourism. आमगे जर तर सगल्यो बिच्यो क्लीन आहाय, I think half the battle is done, Speaker sir. Speaker sir, the last thing is what I want to say is we are talking about lifeguards, Speaker sir. Lifeguards हांव जेन्ना चोयतालो तेंगे जे equipment आहाय ते equipment design केल्ले म्हाका दिसता Speaker sir थोडी वर्स पयलीं. There is latest technology Speaker sir. I think all these lifeguards needs to get adapted to the latest technology. They should have a radar with them at their life station to understand what is happening. They should have these equipments where now latest technology is to get a life buoy. Life buoy is come with remote control. These life buoys should be given to everybody. They should be trained, Speaker sir. And immediately if somebody is getting drowned, then immediate. And I mullole ki let us take a target of 0 deaths by drowning. Whether you go to take a selfie and drown or to जीव दिवपा drown करपाक, 0 deaths suppose. So 0 deaths can be achieved by putting these kind of remote control automated life buoys in place, because immediate it will go towards the survivor, to the victim who is getting drowned, Speaker sir. Speaker sir, saying on this, I would like to go to demand number 20, printing and stationery, Speaker sir. Speaker sir, printing and stationery choil zala, Speaker sir. आम डे टू डे बेसिसांक व्हडलें अशें गरज पडना, पूण स्पीकर सर डायरी एक दिताय आमकां डायरी आनी आमकां कॅलेंडर दिताय, पूण ते डायरी वर्सा टायमार येनाय. त्यो टायमार येवपा जाता जाल्यार तुमी प्रयत्न करचें, कित्याक ओरोस जानेवारी कॉमेस जाता, ओरोस एप्रिला म्हयन्याक कॉमेस जायना, हें सगळें खबर आहा. सो ते वर्साच्यो डायऱ्यो ह्या वर्सा डिसेंबरान दिच्यो, आनी जेन्ना जेन्ना डिपार्टमेंटां चेंजीस जाताय त्यो डायरेक्ट एक एटॅचमेंट कितें करून दिवचो आमकां, बिकॉज अदरवायज द नंबर्स कीप ऑन चेंजींग. Same way, telephone directory, Speaker sir. The telephone directory is another very important thing. Telephone directory also, आमकां जी मेळटा ती आतां म्हाका दिसता 23ची आसली telephone directory, 24 आमकां मेळना, काडल्याय जाल्यार खबर ना. सो ह्यो काडपा जायो आनी टायमली आमकां मेळपा जायो स्पीकर सर. स्पीकर सर, प्रोवायडींग टेक्स्ट बुक्स जोरी तरी आमगेली प्रिंटींग एंड स्टेशनरी ज्यो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करता ते टेक्स्ट बुक्सूय टायमार मेळना स्पीकर सर. आनी someone should be held accountable. पयर एक मराठी बुक म्हणून काडलो आनी तेजे ते मराठी स्पेलिंगूय रॉंग आसलें, ते प्रिंट करून इतुले प्रिंट आवट येयल्ले. हू इज रिस्पॉन्सिबल दॅट ते जावपा जाय स्पीकर सर. समवन हॅज टू बी पॉयंटेड आउट पॉयंट ब्लँक की this is the issue here and this person is responsible. How could that book get circulated, Speaker sir? That means हे फकाण जाली Speaker sir. सरकार becomes a joke here. तुम बुक रिलीज केलो आनी सीएमा हातींतल्यान फोटो येयलो आनी फोटो येयलो म्हणटरी हिंगसोन पॉयंट आउट केले स्पीकर सर. दिस इज प्रिंटींग एंड दॅट टू ऑन द फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेजीचे मिस्टेक जात जाल्यार भितर कितल्यो मिस्टेक आसतल्यो तेचोय स्पीकर सर. लास्ट पॉयंट ऑन डिमांड नंबर 82 वॉज स्पीकर सर एप्रिशिएटिंग दी मिनिस्टर. तेणें आपल्यागेले कॉन्स्टिट्युएन्सी पोरवोरींत लास्ट टायम रोबोटिक्साचे एक कॅम्प केल्लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी, आनी ताका मागलोलें लास्ट टायम
म्हाकाय मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर रे म्हूण पयशे नाही म्हणपा लागलो स्पीकर सर. हे पाटी सीएमा कडेन मागता स्पीकर सर ते पयशे दियाय आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेसो कॅम्प जाय आमगेले न्हू सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेसो कॅम्प दिवपा पयशे दिया स्पीकर सर. सो हे सांगून आय वूड लायक टू क्लोज ऑन माय डिमांड स्पीकर सर. थँक्यू. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 78, tourism. Speaker sir, first of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister and our Minister for Tourism, Sri Rohan Kote, for Minister for Tourism, being honored with the designation of the Year Award at Patwa Travels Award held at ITB Berlin 2024, and also for receiving the Tourism Minister of the Year Award, celebrating his effort in fostering sustainable tourism and contribution to Goa's development. It is a pride for us, Speaker sir, and we are all proud, and Goa is also proud for receiving these prestigious 2 awards for the Tourism Minister. Speaker sir, speaking regarding my constituency and especially on my Baina beach, our minister is very much aware that there are a lot of now new tourists coming at Baina beach, especially the domestic and international. And I am very thankful to our government for creating a lot of infrastructure at Baina beach and promoting our Baina beach. Speaker sir, also, there are a lot of water sports activities carried at Baina beach, and a lot of tourists are coming over there. But it is very sad, and I had requested our Honorable Minister, and I reminded him, so I would request our Honorable Minister to have the facility of toilet facility at Baina beach, changing room facility, restroom facility, because there are no such facility, and itle tourists थंयसर वाडलेले आसा. आणि ते खूप म्हणल्यार खूप त्रास जावपाक आनी थंयसर आतां कितें जाला प्रायवेट ऑपरेटर स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी ते थंयसर चेंजींग रूम टॉयलेट फेसिलिटी हे दिवपाक लागलेले आनी ताका जाय तितले ते एमावंट चार्ज करपाक लागलेले आसा ह्या टुरिस्टा कडसून. सो आमचे एवरी बिचीचेर आख्ख्या गोंया भितर म्हाका दिसता हे सगळे कडेन आसा, बट हांगा बायणा बिचाचेर अजून पर्यंत उरलेले आसा. हांवें खुबदां आमचे चेअरमॅनाकूय सांगलेलें आसा बेगीनच्या बेगीन ही जावची. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर, ही बायणा बीच अजूनही खूप कडे फाटी पडलेली आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन थंयसर कितें तरी लोकांक आमी एट्रॅक्ट करपाक लागून, कित्याक थंयसर ओवर स्टे फेसिलिटी ना. सो हांव मागता जो बायणा बीच आसा थंयसर जर आमकां टुरिजमाच्या सायडीकसून या प्रायवेट सेक्टरा कडसून कोणाक थंयसर रेंटाक दिवन जर आमी कॉटेज आनी हट सिस्टम जर थंयसर घातले बायणा बिचाचेर, म्हाका दिसता थंयसर टुरिस्टूय खूब एट्रॅक्ट जातले आनी थंय रावपाकूय येवपाक लागतले. आनी तेज्या लागून आमकां एम्प्लॉयमेंटूय आसा ते आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वाडटले. सो हांव मागता हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, speaking on our lot of other tourism related projects are pending with the department for which the inspection have been already carried out, such as main म्हणटा तो आमचो ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्वीस रोड ऑन द बेंच फ्रंट बिलो फ्लायओवर फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा. जो आमचो फ्लायओवर आसा तेच्या पोनाक जो रस्तो आसा फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा म्हण तेच्या मदीं फूल स्ट्रेच बायणा बिचाचो फूल स्ट्रेच आसा पळय, थंय टोटल ब्युटिफिकेशन करपाक इतलो सुंदर जागो आसा. थंयसर लोकांक कितल्या जाणांक थंयसर यूज करपाक मेळटले, वॉकिंग ट्रॅक जावंक शकता. हे आसा म्हाका दिसता हेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालचें. त्याच प्रमाणे जे आयज पर्यंत खंयसरूच ना जो विवींग गॅलरी विवर्स गॅलरी म्हणटा, जो आमचो बायणाचो फ्लायओवर जाल्लो आसा आनी हो फ्लायओवर इतलो सुंदर फ्लायओवर आसा, थंयसून तुका सनसेट दोनी आयलँडां आमची इतली ब्युटिफुली दिसता आनी सगळ्यांचो थंय डिमांड आसा आनी एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन प्लेस जातलो. थंयसर जर आमकां विवर्स गॅलरी थंयसर मेळ्ळे आनी म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी आमचो मिनिस्टर घेतले. त्याच प्रमाणे फर्स्ट ऑफ इज कायंड इन प्रोजेक्ट इन गोवा, कित्याक गोंयान असो प्रोजेक्टूच ना आनी हो जर फर्स्ट जर आमी इंट्रोड्यूस करूंक शकता जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टार्ट करूंक शकता. आनी तो म्हटल्यार सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज हो सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज आसा तो बाकीच्या स्टेटीन आमी पळयता, बट आमच्या गोंयान अजून पर्यंत ना. आमच्या थंयसर सड्याचेर
ती एक ब्युटिफूल प्लेस आसा, थंयसर हो आमी सस्पेन्शन ग्लास बीच स्टार्ट करूंक शकता. त्याच प्रमाणे ब्युटिफिकेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट हेडलँड सायडा हेजो प्रपोजल आमी दिल्लो आसा. मागता मिनिस्टरा कडेन हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवचे. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली expedite this project to make it a reality soonest. स्पीकर सर, बायणा बिचाचेर उलयतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, बायणा बीच हो असो एकूच बीच आसा थंयसर आमकां 2 ब्युटिफूल आयलँड आसा. एक आयलँड म्हणटा ते ऑलरेडी नेवीचे थंयसर काम चलता, नेवीन टेक ओवर केल्लेलें आसा. बट एक आयलँड जे आसा जेका आमी बॅट आयलँड म्हणटा आनी कितें म्हणटा ते आयलँड आमकां हो ट्युरिस्ट स्पॉटाक लागून एक ब्युटिफूल जागो आसा. थंयसर आमकां जाय जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान जर इनिशिएटीव घेतली जाल्यार चॉपर सर्विसीस आमी दिवंक शकता. कित्याक इतलो बरो आयलँड आसा थंयसर. रोपवे आमकां घालपाक मेळटा थंयसर आमच्या आयलँडा वरसून आमच्या बिचा कडेन पर्यंत. त्याच प्रमाणे थंयसर जाय जाल्यार आमकां कित्याक त्यो आयलँड अनयुटिलायज आसा तेज्या लागून आमी थंयसर जे आमी हट्स घालूंक शकता, ट्रीज घालूंक शकता, कॉटेजीस घालूंक शकता. हे जर टुरिजमान घातले जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातले आनी लोक थंयसर युवप वचप जातले. सो हांव मागता कितें आमकां थंयसर खूब फॅसिलिटी आसा आनी हो खरेंच ब्युटिफूल आयलँड आसा. तेज्या लागून तेजेर एकोमोडेशन स्टार्ट करचें आमकां आनी लोकांक ही बिजनस आयलँड आमच्या बायणा बिचाच्या ऑपोजीट आसा ती 2 आयलँड बॅट आयलँड म्हणटा हेका आमी बॅट आयलँड. एक आयलँड आसा ते नेवीन घेतलेले आसा. सो हो आसा. आनी कित्याक आतां कितें आसा आमचें आतां मुर्मा गोवान आतां आमचो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आतां न्यू इनॉग्रेट जावपाचो आसा बाय नेक्स्ट इयर जानेवारी म्हटल्यार. आनी इतले इंटरनॅशनल पॅसेंजर येतले आमचे जे ट्युरिस्ट येतले आनी जर असली फॅसिलिटी जर आमच्या मुर्मा गोवान मेळ्ळे, विवींग गॅलरी, मागीर सस्पेन्शन ग्लास गॅलरी आनी प्लस हे आयलँडाचेर जर जाल्यार म्हाका दिसता हे मॅक्सिमम ट्युरिस्ट थंयसर येवपाक लागतले. सो मागता कितें आमकां हेजेर खंय तरी आमकां थंयसर आयलँडाचेर एकोमोडेशनाची फॅसिलिटी टुरिजमाच्या अंडर जालेले इवन इट वील बुस्ट मी हेल्प मी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन माय मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्याचेर एक जॅपनीज गार्डन म्हणून आसा. हे जॅपनीज गार्डन आमचे पयलीं एमपीडीन स्टार्ट केलेलें, आतां इट इज अंडर नाव विथ MPA. आतां ते जॅपनीज गार्डनाची परिस्थिती खूब वायट आसा. इतले लोक थंय येताले पयलीं, नाव इट हॅज लॉस्ट इज ग्लोरी. सो हांव मागता कितें हे खंय तरी आतां MPA इज रेडी टू हँड ओवर टू अदर पार्टीज. सो आज जर आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान समज ते घेतले आनी थंय एक ब्युटिफूल टुरिजम स्पॉट जावंक शकता. कित्याक खरोच बेस्ट गार्डन आसा ते जॅपनीज वीथ द टोटल व्यू ऑफ द अरेबियन सी. कित्याक खरोच बरो आसा. सो हांव मागता कितें मुद्दम आमच्या टुरिजमाच्या अंडर घेतलो आनी मेंटेन केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी to activate free Wi-Fi hotspot at strategic location in Murmagaon constituency at the earliest, for which the proposal is already placed before the IT department. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करतलो आमचो मंत्री, हेजेर म्हाका विश्वास आसा. त्याच प्रमाणे इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTV security system in association with the Home Department at various strategic location in Murmagaon constituency like Baina Beach, Headland, Sada Junction, Bogda, and also near school, temple, churches, mosque, and etc. Speaker sir, स्पीकिंग ऑन ड्रोन, कित्याक आयज आमकां खबर आसा ही ड्रोन टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय ती आयज सद्याक गरजेची आसा. आनी ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द नीड ऑफ दी आवर्स. आयज जे जगान आयज चल्ला इतले फास्ट, हे म्हाका दिसता ड्रोन एड्युकेशन टॅक्नॉलॉजी प्लेस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो तेज्या लागून हांव मुद्दम सांगपाक सोदता आमच्या IT मिनिस्टराक ड्रोन ट्रेनिंग एंड ड्रोन हँडलिंग टॅक्नॉलॉजी आमी ताका एकेडमी म्हणूंक शकता. कित्याक ड्रोन इज नाव मोस्टली रिक्वायर्ड गॅजेट विच इज मोस्टली यूज बाय पुलीस डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स फॉर मॅपिंग पर्पज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर बाय फार्मर्स एक्सेट्रा. कित्याक ही ड्रोन जर एकेडमी आमच्या मिनिस्टरान जर हेजेर विचार केलो आनी ही जर स्टार्ट करपाची आसा, आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी टू स्टार्ट न्यू एड्युकेशन एंड ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी इन अवर स्टेट. आनी हेज्या लागून जो जागो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवा सगळ्यांक पयलीं खबर आसली, मुर्मा गोवा सड्याचेर सब जेल आसलेली, सब जेल एट सड्याचेर आयज ती वेकंट आसा. कित्याक आयज ती जेल कोलवाळे शिफ्ट जाल्लेली आसा. बरो जागो आसा, व्हडलो जागो आसा. ही जेल जर सब जेल जर आमी एकेडमीक घालपाक जर आमी प्रोत्साहन दिलें ड्रोन एकेडमीक, म्हाका दिसता हेजेर मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो, आख्ख्या गोंयांक जातले, तशेंच आख्खे देशाचे लोक हांगा ट्रेनिंगेक घेवन येवंक शकता. आनी इट वील बी म्हाका दिसता फर्स्ट स्टेट, कित्याक आमची ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी आमच्या गोंयांत स्टार्ट जावंक शकता. सो हेजेर मातशें ड्रोन एकेडमी घालपाचेर लक्ष दिवचें आनी जागो आमचो थंयसर अवेलेबल आसा म्हणून आमकां चड त्रास जावपा ना. स्पीकर सर, स्पीकिंग लास्ट 2 पॉयंटाचेर
कित्याक आयच्या न्यू जनरेशनाक जशें हांवें उलयलें ड्रोन इज इम्पॉर्टंट तशेंच आमचे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटीक एंड कोडिंग आर इन्स्पायरींग अवर यूथ टू ड्रायव्ह innovation and promoting of science and technology. I request the Honorable Minister to give more focus in the field of introducing the same at school level, organizing workshop, etc. Speakers, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो कित्याक आमच्या IT डिपार्टमेंटांसून सायबर एज स्कीम स्टार्ट जाल्लेली जेचेर आमी लॅपटॉप दिताले. आयज गरज आसा बिकॉज द रोबोटीक एंड कोडिंग हेच्या भितर हांव मागता IT मिनिस्टरा कडेन की सेम जे आमी पयलीं सायबर एजेच्या अंडर लॅपटॉप दिताले तशेंच आमी एवरी स्कुलांक जे रोबोटीक किट्स दिवपाचे स्टार्ट करपाचे आसा. हे रोबोटीक किट दिवपाक चड पयशे पडपाना कित्याक स्टार्टींग फ्रॉम 2000 to 4000 भितर हे रोबोटीक किट्स येता आनी हे किट्स स्टार्ट करपी आतां गोंयान ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी आमचो गोंयचोच भुरगो बाय नेम मिस्टर म्हाजो फ्रेंड वास्कोचो योगेश केरकर हेताणें स्टार्ट केल्लेलें आसा एंड इन द नेम ऑफ क्युरियस मायंड हे क्युरियस मायंडाच्या नांवान तेणें स्टार्ट केल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता तेजे कडेन हे सगळे किट एवेलेबल आसा हेताणें खुबशे इनिशिएटीव घेवन हे रोबोटीक एड्युकेशन फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न चालू केल्लो आसा. आमचो लास्ट टायम आमच्या बरोबर आयज ना बड्डे बॉय जो IT चेअरमॅन आसा तेणेंय 2-3दां फंक्शनाक येयलेलो आमचो मिनिस्टराकूय हांवें लास्ट टायम आपयलेलो बट मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ स्टेशन ही कूड नॉट कम बट हे फंक्शन हांवें अटेंड केलें एकदम बरें आनी भुरगे इतले एन्जॉय करता आनी ताचो कॉस्टींग 2 ते 4 हजार आसा. म्हाका दिसता एवरी स्टुडंट्साक आमी स्कुलान जर हे किट दिले रोबोटीक किट दिले म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या भुरग्यांक जातलो स्टुडंट्सांक जातलो. तशेंच लास्ट इयर जेन्ना दुबय रोबोटीक एंड कोडिंगाचे कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना आमचे वेदांत कामत आनी उमा कुमायत हे दोगी जाण थंयसर पार्टिसिपेट जालो. हो उमा कुमायत म्हणटा तो एक टायल फिटराचो चेडो टायल फिटराचो जो टायल फिटर तेजे कडेन पयशे नासले तेजे लागून गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन पयशे एकठांय केले 1.5 लाख रुपया एकठांय केलो आनी ताका दुबय धाडलो हे कॉम्पिटिशनाक आनी थंयसर हे दोगांयनी वेदांत कामतान आनी उमा कुमायतान दोगांयनी गोल्ड मॅडल घेतले. इट वॉज अ प्राऊड मुमेंट. तेजे लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमचे IT मिनिस्टरा कडेन गव्हर्मेंट शूड इंट्रोड्यूस फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम फॉर डिजर्विंग गोवन टॅलंट इन रोबोटीक एंड कोडिंग. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसता आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल IT मिनिस्टर जो एक डायनॅमीक मिनिस्टर आसा यंग आसा आनी ताका टुरिजम IT बद्दल खूब आवड असल्या कारणान म्हाका दिसता हे सगळे डिमांड्स आमचे फुलफील करतलो. आनी लास्ट एंड करतना हांव एकूच मिनिस्टराक सांगपाक सोदता मिनिस्टर बाब हांवूय तुजो कलीग फ्रॉम मुर्मा गोवा जसो केदार तुजो कलीग तसो हांवूय कलीग. हांव 2 वर्सां जालीं तुजे कडेन डे एवरी टायम मागता जसो तुवें गोवन हेरिटेज फेस्टिवल जो सालिगांव करता तो इतलो फेमस तो एक तसलोच एक धाकटोसो फेस्टिवल म्हाका बायणा बिचाचेर दिवचो ह्या वर्सा तरी प्लीज म्हाका दिवचो. 2 वर्सां जालीं हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता. खरोच कितें 2 वर्सां जालां हांव गोवन हेरिटेज फेस्टिवल पळयता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल हांवें आयज पर्यंत पळयला and very well organized by tourism. I appreciate you all for organizing such a beautiful Goan Heritage Festival at Saligaon. ह्या फावटी मात म्हाका आमच्या बायणा बिचाचेर दिवचो प्लीज. तो ट्रान्सफर कर नाका हेरिटेज फेस्टिवल. थँक यू. केदार नायक. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in the House. Demand number 78, tourism. Speaker sir, I would like to start by congratulating Honorable Tourism Minister Shri Rohan Kaute as he was honored with the Tourism Minister of the Year at Patwa Travel Awards. Speaker sir, under the leadership of Honorable Tourism Minister, Goa tourism has been making rigorous efforts to ensure a coastal state becomes one of the most visited destinations in India. To recognize its efforts, Goa state was been honored with the Destination of the Year award at Patwa Travel Award held at ITB Berlin 2024. Speaker sir, I would also like to thank Honorable Tourism Minister for choosing Saligaon constituency as a venue for Goa Heritage Festival. Speaker sir, this event was a great success. A large number of Indian and foreign tourists and also local Goans were present in large numbers for this event. The event allowed local Goans to participate and showcase their talent by putting Goan food, artisans, handloom, beverages, and many other stalls. Self-help groups were also given stalls. And each and every one who
participated in this event benefited in a good way. I request Honorable Tourism Minister to make Saligaon a permanent venue for the Goa Heritage Festival. Speaker sir, a ropeway at Race Magus will be a signature project in Goa and will put a lot of tourists to the state and pull a lot of tourists to the state of Goa. The project will generate employment and business opportunities for the locals. However, the same shall be executed at the earliest. Speaker sir, a signature project आमच्या रेस मागुसान कित्येक वर्सां जाली आनी तो पेंडिंग आशिल्लो पूण ऑनरेबल टुरिजमान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत येवपाची गरज आसा. आमी जर खंयच्या भायल्या स्टेटीन वचत खुबशा स्टेटीन हे रोपवेज आसा आनी ज्या तरेन तो गोंयांत येवपाचो आसा फ्रॉम महावीर पार्क टू आमचे रेस मागस फोर्ट म्हाका दिसता असो सिग्नेचर हे इट इज क्रॉसींग द मांडोवी रिवर. So it will be a signature project and it will pull lot of tourists. So म्हाका दिसता ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा फुडें व्हरपाक हो बेगींतल्या बेगीन तांच्यांनी स्पीड अप करचें आनी हो प्रोजेक्ट हाडपाक बेगीन बेगीन ट्राय करचो. A big number of tourists visit Coco Beach. Speaker sir, Coco Beach हो म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी a large number of Indian tourists, पयलीं foreign tourists येताले पण after the beach was washed out, आमचे local tourists थंय भरपूर लोक थंय visit करता. आनी स्पीकर सर, कोको बीच फामाद पूण basic requirements like CCTV cameras, Wi-Fi, hotspots, illumination, toilet, parking facility, changing rooms, हे थंय कांयच available ना. ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराच्या नजरेक व्हेल्लें थंय एक बारीक इशू आसा ती कोमनिदाद लागता आनी कोमनिदादूय रेडी जालेली आसा थंय NOC दिवपाक. सो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की वन्स दॅट NOC इज गिवन हँडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट ते बेगींतल्या बेगीन ह्यो बेजीक नेसेसिटी ज्यो आसा ह्यो आमी कंप्लीट करपाच्यो. आनी एक ऑनरेबल टुरिजम भायर वयच्या वयली एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सामको एक इम्पॉर्टंट इश्यू ज्यो NOCs बोटींचे थोडे पेंडींग आसा त्यो जाता इतले बेगीन त्यो आमच्या बोटीकारांक दिवच्यो. स्पीकर सर, आमचे लोकल बोटीकार म्हणजे निल्ला गांवचे कोको बिचार थंय बोटी चलयतात तेंच्यांनी भरपूर लोन काडलेलो आसा आनी तेंच्यो बोटी आयडल आसा. सो हांव मनांतल्यान सारको रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन ह्यो NOCs ज्यो आसा ह्यो आमचे टुरिजम मिनिस्टरान त्या लोकांक दिवच्यो म्हणून. स्पीकर सर, रोड प्लेडिंग टू पर्रा एक फामाद रोड सालिगांवच्यान पर्रा वता आनी एक ब्युटिफूल स्ट्रेच वो आसा इन बिटवीन द फिल्ड्स दोनी सायडीन बरी ग्रिनरी आतां जर गेलो जाल्यार आसा आनी ते मदच्यान रोड पास जाता आनी ह्या हो जो पार्ट आसा की हेजेर बऱ्यो दोनी सायडीन फुटपाथी आसा. हांगा लोकल्स सकाळीं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉकाक येता आनी सगळ्या तो स्ट्रेच जो आसा ह्या स्ट्रेचाक सगळे थंय बाग आमी कोंकणीन म्हणटा हे बाग बेंचीस थंय लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता ताका खूब वर्सां जाल्या आनी हे सगळे बेंचीस जे आसा हेका मेंटेनन्स ना आसल्या कारणान हे पिड्ड्यार जाल्या. सो हे म्हाका दिसता रेनोवेशन करपाची गरज आसा. खरोच एक ब्युटिफूल स्ट्रेच, खुबशे लोक हांगा येता इवनिंग बसपाक येता फॅमिलीजांक घेवन. हे जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमकां ते मेंटेनन्स करपाचें आनी जे पिड्ड्यार जाला हे रिप्लेस करपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता की बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालचें आनी हे बेगीन कंप्लीट करचें. स्पीकर सर, सालिगांव सर्कल, सालिगांव जंक्शन जे आसा आमी म्हणटा, दिस जंक्शन इज अ गेटवे टू मेनी कोस्टल डेस्टिनेशन्स आनी बिचीज. आमच्या सालिगांवच्यान जो रोड फुडें वता वो कलांगूट, बागा, सगळे अंजुना हे सगळ्या बिचांक हांगच्यान पास जावचें पडटा. आनी जेन्ना खंयच्यान भायरच्यान कोणूय ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता आनी त्या एरियाच्यान पास जाता तेन्ना म्हाका दिसता वाठार जो आसा भरपूर सुंदर वाठार आसा आनी काही वर्सां पयलीं थंय ब्युटिफिकेशन केल्लें. थंय एक बरो वॉटर फावंटन घातलेलो, दॅट होल एरिया वॉज इल्युमिनेटेड. पूण आतां ताका मेंटेनन्स ना, तो फावंटनूय पिड्ड्यार जाल्लो आसा. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हो एक मेन जंक्शन आनी हांवें सांगलां तशें इट इज लायक अ गेटवे टू ऑल दी टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स. सो हांगा बेगीन अर्जंट रिपेर रेनोवेशन आनी ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन जर आमी हो परतो रिस्टोर केलो जाल्यार हेजो फायदो आमच्या गोंयाकूय आमच्या टुरिजमाकूय भरपूर जातलो. स्पीकर सर, साल्बोनो स्प्रींग
is a natural wonder of the constituency, very famous. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरूय थंय भरपूर फावटी भुरगे आसतना न्हांवपाक बीन गेल्ले आसतले. स्पीकर सर, ही साल्मोना स्प्रिंग आतां एका मेंटेनन्स ना. द एक्सेस रोड, द अप्रोच रोड टू दीस स्प्रिंग, हांगा स्ट्रीट लायट ना, जावं तो रस्तो सामको अशीर आसा आनी सारको ना. सो म्हाका दिसता जर हो बऱ्या भशेन थंय इल्युमिनेट केलो, अप्रोच रोड जर ब्युटिफाय केलो, जाल्यार आमची जी लॉस्ट ग्लोरी आसा ह्या हेजी साल्मोना स्प्रिंगाची ही परती येतली आनी एक बरी स्प्रिंग म्हाका दिसता आमच्या ह्या नॉर्थ गोवान आमच्या वाठारान एक बरी स्प्रिंग ही तयार जातली. देर इज अ नीड टू प्रिजर्व द नॅचरल ब्युटी ऑफ अवर स्टेट एंड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की बेगीतले बेगीन हेजेर थोडें लक्ष घालचें. स्पीकर सर, द मोस्ट फेमस एंड ट्रू जेम ऑफ सालिगांव विलेज इज माहिती दिवस चर्च. कोणी जर सालिगांव म्हटलो आनी जाल्यार पयलीं ताच्या दोळ्याच्या फुडल्यान माहिती दिवस चर्च येता. A beautiful church which attracts large number of tourists. However, the church has noticed and demanded that tourist facilities should be provided. As currently there are no toilet facilities for visitors, causing inconvenience. What happens is, Speaker sir, tourists भरपूर येता थंय फोटो मारता, थंय रावता, फॅमिलीज येता आनी हांगा टॉयलेट फॅसिलिटी कांयच ना. सो जेन्ना कोणाक एक बायल मनीस वॉशरूम जर यूज करूंक जाय जाल्यार ती चर्चीन वता आनी चर्चीन एका भरपूर इनकन्विनियन्स जाता. म्हणजे दिसाक 100 लोक थंय भितर चर्चीचो वॉशरूम यूज करपाक वता. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां की बेगीतले बेगीन एक आमी एक हेजेर उपाय काडचो आनी तेज्या चर्चीच्या भायर जो जागो आसा थंय एक टॉयलेट ब्लॉक घालचो. Just 2 more minutes. Speaker sir, we require lifeguards at Kegdavalim beach just for 2 months. एक आमचो केगदवलीम बीच आसा, ह्या बिचाचेर नॉर्मली एप्रील आनी मे म्हयन्यान आमचे भरपूर लोक थंय येतात. स्पेशली जे आमी मेडिसिनल आमी म्हणटा की खाऱ्या उदकाचे न्हाण, एक सगळे आमचे सिनियर सिटीजन जे आसा ते वर्सान एकदां ह्या दर्यान न्हांवपाक वता. सो भरपूर फॅमिलीज ह्या वाठारान येता आनी एवरी इयर आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट 2 लायफगार्ड हांगा दिता. सो एकदां कितें जाता, याद ना उरल्या कारणान हांगा ते आमचे लायफगार्ड्स लेट जाता आनी हांगा भरपूरश्यो कॅज्युअलिटीजूय जाल्ल्यो आसा. बुडून भरपूर भुरगे हांगा तांकां मरण आयिल्लें आसा. सो विदावट फेल म्हाका दिसता हांगा 2 लायफगार्ड जस्ट फॉर 2 months घालपाची गरज आसा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मिनिस्टराक, कित्याक एवरी टायम ताका आमी सांगले काय तो 2 लायफगार्डांक घालता आनी हे 2 लायफगार्ड जे आसा हे भरपूर लायफ ह्या केगदवलीम बिचाचेर सेव करता. सो हे कंटिन्यू करचें आनी रेगुलरली आमकां ह्या वाठारान 2 लायफगार्ड दिवचे. Speaker sir, demand number 82, information technology. I would like to thank Honorable Minister for establishing a beneficiary scheme, Har Ghar Fiber, through which free Wi-Fi spots will be provided to the local people. I am grateful for the Wi-Fi spots in 5 villages of my Saligao constituency, which Honorable Minister has provided. This will surely help needy people, especially students, as the internet has become a main source of education. IT startup policy ensures every Goan student establishes a business and makes them successful in their career. This innovative approach not only fosters entrepreneurship but also creates a thriving ecosystem for technological advancement in Goa. Speaker sir, with this I would like to thank the Honorable Minister for his continuous support to develop my constituency. Thank you. Shri Anton Vas. Speaker sir, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक अपोज करपाक हांगा उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, हांव पयलीं सुवातेर आमच्या टुरिजम मिनिस्टर सराक हांव काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची केसरवाल स्प्रिंग आसा, जी ब्युटिफिकेशन करपाक आमकां ताणें हो एक प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो आसा. तशेंच हांव आमच्या सीएमाकूय देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमच्या गणेश गांवकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो प्रोजेक्ट आमचो सेंटर जावन आसा, जो आमचो
नॉर्थ ते सावथ हो आमचो सेंटर पडटा आनी हेका जायते आमचे जे ट्युरिस्ट जे येता ते आमचे केसरवाल जे स्प्रींग पळोवपाक येता आनी जरी तर हें स्प्रींग ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे वर्ल्डाचे देखून हांगासर येवपाक चान्सीस आसा आनी आमकां आमचे जे लोकल आहा ताका एम्प्लॉयमेंटूय येवपाक आमकां चान्स आसा आनीक हें हालींच आमच्या मिनिस्टरान शिवमान आमचो 29 डिसेंबराक एक फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी ताचें इनोग्रेशन केल्लें आनी तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागता जाता तितले बेगीन ताची ऑलरेडी टेंडर जाला पूण वर्क ऑर्डर दिवंक ना जाता तितले बेगीन ही वर्क ऑर्डर दिवन हो आमचें काम स्टार्ट जावपाक जाय कित्याक नेक्स्ट इयर म्हणल्यार मागीर परत बर्थडे येतली बर्थडेचे पयलें काम स्टार्ट जालें जाल्यार म्हाका बरें जातलें तशेंच हांव आमचे मिनिस्टरा लागीं मागता आमचे जे बिचीस आसा जावं होलांत आसा मागीर वेलसांव आसा कांसावली बिचीस आसा हांगासर आमकां जे हाय मास आसा तशेंच ह्यो लायट्यो बी सारक्यो पेटना जाता तितले बेगीन ह्यो टुरिजमाचेर आमच्यो लायट्यो बी घालून दिवपाक तशेंच आमचे जे बिचार आमकां टॉयलेट म्हणटा ते आमकां थंयसर ना हांव जाणा तिका प्लेसूय ना जाता जाल्यार आमचे जे प्रायवेट ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टीज आसा थिंग एक्वायर करून आमच्या लोकांक आमचे जे ट्युरिस्ट येता तांकां टॉयलेट दिवपाक हांव मागतां तशेंच आमचे जे बिचार जावं वेलसांव हांगासर फाटीं जे सेक्युरिटी ट्युरिस्ट सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आमकां जाय कित्याक लास्ट टायमी आमचे वेलसांव हांगासर एक मर्डर बी जाल्ली ताका लागून आमकां ट्युरिस्ट सेक्युरिटी आमकां दवरपाक जाय हें म्हजें एक मागणी आसा तशेंच आमचे वेलसांव गांवान लास्ट टायम हांवें एसेंब्ली सेशनाकूय घातलेलें जेन्ना एक प्लॅटफॉर्म आसा आनी हे प्लॅटफॉर्माक जे बँड स्टँड आसा जें बँड स्टँड तें ब्रोक जाल्लें आसा तें मोडलेलें आसा तें जाता तितलें बेगीन तें मेंटेनन्स करून आमकां आमचे जे ट्युरिस्ट आसा तांकां बरें जातलें पळोवपाक कित्याक तें स्टँड आसा तें बरें आसा हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं जाता तितलें बेगीन हें स्टँडूय आमकां सारकें करून दिवचें म्हणून थँक्यू राजेश वाडले सर. Speaker sir, first of all I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचें मुख्यमंत्र्याचें तशेंच आमच्या टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेजें अभिनंदन करता कारण आमच्या गोंयांक टुरिजम माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे बार्लिन म्हण खुबशे आमकां एवॉर्ड मेळ्ळ्यात तेच्या बद्दल तेंचें हांव खूब अभिनंदन करतां. खूब बरें दिसता जेन्ना आमकां अशें गोंया टुरिजमाक जेन्ना आमकां कितें कितें अशें एवॉर्ड मेळटा आनी आमचो गोंय मिनिस्टर जो आसा सारको डॅशिंग आहा कारण तुमी पळयलां आसतलें खुबशे तेजें विजन आहा खूब बरें बरें कितें कितें करून दाखोवपाचें तेजें विजन आहा तेका लागून तेजें अभिनंदन करता कारण एक बरें काम करता आनी डॅशिंग आसलेल्या कारणान तेका तें इजी वयता आनी सगळ्याची म्हायती आहा नॉलेजूय आसा. स्पिकर सर पयलो म्हजो प्रश्न आसा स्पिकर सर डिमांड नंबर 78 टुरिजमाचेर. स्पिकर सर आमचें मेन म्हणल्यार आतां गोंयचे सायबाचें एक्सपोजिशन आसा जें आसा आतां नोव्हेंबरान आमची नोयेनां सुरू जातलीं. लास्ट आमी मिनिस्टर त्या कमिटीन हांवूय आसा आमच्या चर्चीच्या कारण जेन्ना ब्युटिफिकेशन आमी जेन्ना घेतलें आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीजीन वर्च्युअल आमी फंक्शनूय केलें बरें मोठ्या प्रमाणान फंक्शन जालें आनी काम तें स्पिकर सर आयज पर्यंत सुरू जालें ना कारण जवळ जवळ 17 करोड रुपया आमकां पास जाल्ले आसा. पण आतां आमची नोव्हेंबरान नोयेनां सुरू जाता आनी जवळ जवळ लाखांनी लोक थंय येतले आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन पण आजून तें काम खंयच गेलें ना. हांवूय ते कमिटीन आसा आनी परत हांव तें फॉलोअप करीत आसता. सो मिनिस्टरान म्हाका आयज म्हणजे एक सांगूंक जाय बाबा हें काम केन्ना सुरू जातलें आनी केन्ना कंप्लीट जालें कारण आतां आमचे कडेन 3 म्हयने सुमार उरल्या आनी तें काम कितें ल्हान न्हू हें मेजर काम आसा. तेका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता आमी चड इजी घेवपाक नाका कारण आमकां तें गोंयचें एक्सपोजिशन म्हटल्यार आमचे लाखांनी करोडांनी लोक येतले आमचे गोंयचे सोड बाकीचे आख्ख्या वर्ल्डांतले लोक थंय येतले इवन आमचे इंटरनॅशनल सगळे म्हणजे फॉरेनर म्हूण बाकीचे सगळे येतले. तेका लागून हें काम सामकें गरजेचें हितून दुर्लक्ष करून फायदो ना आनी जाता तितले बेगीन हें काम फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आमकां इतलेंच तेणी सांगूंक जाय बाबा केन्ना काम स्टार्ट जातलें कारण ऑलरेडी पयशे बिशे सगळे सँक्शन जाल्ले आहा पण आमकां काम बाबा सुरू केन्ना जातलें हेजेर म्हाका तेणी स्पिकर आन्सर करूंक जाय. स्पिकर सर त्याच बरोबर आमची दिवाळे चर्च आहा बरी सुंदर
आनी थंयसर आमचो बरो टुरिजमाचो एक जागो आसा, बरें गार्डन आसा. त्या गार्डनाचेर ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी कितले फावटी फायल घातलेली आहा, पण पास जाला, पण अजून पर्यंत कामूच सुरू जायना. कित्याक लागून जायना हें म्हाका कळना. कारण थंयसरल्यान आमचो अटल सेतू आनी बाकीचो खूब व्यू दिसता. कारण आयज तुमी पळयला स्पिकर सर, आमचे दिवाडे, म्हाजो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा. ट्युरिस्ट भरपूर येतात. दिवाडे म्हटले काय ना, तांकां ते एक सारकें बरें दिसता, मजा येता. कित्याक सांग, उदकांतल्यान फेरेन वचप, थंयसर बरें बरें म्हणजे बरें बरें थंय प्लेसीस आहा ते पळोवपाक वचप म्हूण तांकां खूब येता. आनी ट्युरिस्ट दिसान दीस वाडटा. ताका लागून तें ब्युटिफिकेशन चड गरजेचें आसा. कारण तो एक जो असो व्यू मेळटा. हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो, तेज्या सायडीन आमी वॉटर टँकूय बांदलेली आसा बरी व्हडली. सो तें एक जर ब्युटिफिकेशन जर केलें, आमचो फूल सपोर्ट आहा. आनी एवरी टायम आमी करतात म्हणटा, पण तें खंय तरी उरलां. कित्याक उरलां म्हाका खबर ना, पण फायल बी ऑलरेडी पास जाल्ली आसा. जाता तितले बेगीन मातशें सुरू करपाचें स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर, आमचे बोनेरां, आमचे दिवाडे तुमी जाणा आसतले. बोनेरां कितली फेमस ती, कितली वर्सांच जालीं. व्हडली बोनेरां म्हणून आनी धाकटी बोनेरां. स्पिकर सर, ती बोनेरांक, व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां, पूण जे पळय बोनेरांक, व्हडल्या बोनेरांक पळय लोक येता 20-25 हजार लोक, आनी आमचे ट्युरिजम किंवा आमच्या आर्ट एंड कल्चर मंत्री आमी फक्त 2 लाख 1 लाख येता खर्च आमकां जवळ जवळ 50 लाख. स्पिकर सर, बाकीच्या इव्हेंटांक करोड रुपया वयता. सो ह्याय जर एक इव्हेंटाक आमकां एक 50 लाख जर मेळ्ळे जाल्यार खरोखरच आमचो जो पळय बोनेरां म्हणून आसा, व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां, स्पिकर सर, जर तांकां जर मेळ्ळे जाल्यार खरोखरच तो आमचो एक सारको नंबर 1. कारण इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता आनी मोर देन 25,000 आमचे दिवाडेन येता. आनी दिवाडेन एकूच अशें फेस्टिवल आहा ही व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां. हे खरोखरच पळोवपा सारकें आहा स्पिकर सर. कारण आतां नेक्स्ट मंथ तें फेस्टिवल आसा स्पिकर सर. ताका लागून आमकां ट्युरिजम मंत्र्यान ते 1 लाख 2 लाख बी दिवपाचें ना. आमकां जवळ जवळ ते बारीक चिल्लर आमकां ना. आमकां 50 लाखाचें तुमी खंयच्यान तरी एक बजेट करचें. हांव नोट जाल्यार तुका मारून पयलीं दितां स्पिकर सर. हेजेर मुद्दम, कारण दुसऱ्या इव्हेंटाचेर कोटींनी खर्च जाता, पण हेजेर एक मुद्दम करचो स्पिकर सर. कारण ही सादारण. त्याच बरोबर बोनेरांचें उलयतना हांव आमच्या सांगडाचेर येता. आमचो कुमारजुवा सांगोड येता. कुमारजुवा सांगडाकूय अशेंच आमचे 20-25-30 हजार लोक येता. थंय आमकां स्पिकर सर अशेंच 1 लाख 1.5 लाख मागीर आमी मदत करता ती वेगळीच. आमी आनी कोणा कडल्यान सांगून आमी अरेंजमेंट. पूण येता खर्च आमकां कितलो? आतां बोनेरांकच म्हटलें की 50-50 लाख खर्च येता. कारण ते इंटरनॅशनल डीजे बीजे बरे बरे आसता, आमचे गोंयचे कलाकार आसता. त्याच बरोबर आमच्या सांगडाक सुद्दां हे मोठो प्रोग्राम हो सांगोड जो आसा, आख्ख्या गोंयभर आमचो हो सांगोड सारको फेमस. जो आमचो 7 दिसां कडेन सांगोड येता पळय तो सामको फेमस स्पिकर सर. तेकाय तुमी एक प्रोविजन करचें. हांव म्हणना 50 लाख रुपया दिया, एटलिस्ट एक 20-25 लाख आमकां थंय तरी दिया. बाकीची मदत आमी करपाक सदांच आमी रेडी आसता. पूण हें मातशें लक्षान घ्या, आमकां ह्या फाटी तरी दुखयनाका. कारण ना हांव म्हाजें सांगता स्पिकर सर. हें म्हाजें जें पळय कितें डिमांड आहा हें मातशें तुमी मातशें लक्षान धरपाचें स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर, म्हाका 2 मिनटां दी उलोवपाक. स्पिकर सर, आतां आमच्या दिवाडेन ट्युरिजम इतली वाडल्या, ताका लागून वॉटर स्पोर्ट्साचेर तरी कितें जर तुमी जर एक्टिविटीज केली जाल्यार खरोखरच आमचे जे भुरगे बेकार आहा, दिवाडकार भाव, तांकां कितें तरी जॉब मेळटलो. इतलो आमचे कडेन आयलंड आसा, 50% आयलंड आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा. जर तुमी जर वॉटर स्पोर्ट्स बी जर कितें जर केलें जाल्यार थंय आमकां खूब फायदो जातलो. भुरगे तरी एटलिस्ट 100-150 भुरगे कामाक तरी लागतले, म्हणजे जेणे करून त्रास जावचो ना आमकां स्पिकर सर. त्याच बरोबर अनेक इशू म्हणजे स्पिकर सर गोवा मायल्स स्पिकर सर, आमचे कारांबोली रेल्वे स्टेशन आहा. त्या रेल्वे स्टेशनाचेर कितें जाता, ट्युरिजमाचो एक थंय रूम आसा. स्पिकर सर, म्हाजो कसल्या कारणाक म्हाका ओपोज ना, खंयचें हें येयलें म्हणटा गव्हर्मेंटाचो ते. स्पिकर सर, पयलींच ते रेल्वे स्टेशनाचेर जेम थेंब रेल्वे थांबता. जेम थेंब म्हणल्यार कळ्ळें स्पिकर सर, दिसाक 3 दिसांनी 4 दिसांनी तांकां भाडें मेळटा. थंय आतां ट्युरिजमान म्हाका दिसता आयज कोण तरी ट्युरिजम धाडपाक आसलेले की तो गोवा मायल्साचो कावंटर स्टार्ट कर म्हण. म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट आहा स्पिकर सर, पयलींच थंय रेल्वे थांबना. आनी जे आमचे कारांबोलीचे भाव आसा, जे आमच्या मतदारसंघाचे, ते कितें करता, तांकां 3 दिसांनी भाडें मेळटा. हे येवन मागीर ते थंय जर जालें जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातलो. हेजेर मातसो तुमी विचार करपाची गरज आसा स्पिकर सर. ते मातशें तुमी करपाक मातशें घेयनाका स्पिकर सर. स्पिकर सर, लास्ट टायम मी सांजाव गेलो. हांव अभिनंदन करता आमच्या मिनिस्टराचें, मुख्यमंत्र्याचें, तशेंच ट्युरिजम मंत्र्याचें. कारण सांजाव सदां स्टार्ट जाता 4च्या उपरांत. स्पिकर सर, जेन्ना सांजाव 4च्या उपरांत स्टार्ट जाता तेन्ना आमचे 10-15 हजार लोक थंय रेडी जाता. पण मदींच कितें जालें, एकाक आमकां टायम मेळना कारणान
तेन्ना आमकां पयलीं आमी एकाक सुमार इनोग्रेशन केलें तेन्ना लोक कांय आसना, पण जेन्ना आमी ईच एंड एवरी फोटोज आनी व्हिडिओज आमी टुरिजम मिनिस्टराक धाडलेले आसा, तेंच्या डिपार्टमेंटाक मोर देन हांव तेजें अभिनंदन करता. ह्या फावटी लास्ट टायम तरी मातशें कमी आसलें, पण ह्या फावटी 10-15 हजार लोक आमगेलो तो फेस्टिवल दिल्ल्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, फक्त इतलेंच स्पीकर सर, म्हाजें तेंच्यांनी लक्षांत धरचें की गोवा मायल्साचो जो पळय कावंटर आसा तो तुमी अलाव करनाका, कारण नाल्यार तेंचेर खूब एक म्हणजे त्रास जातले तेंकां. इतलेंच म्हाजें रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर. थँक्यू. श्री एल्टन कोस्ता. Viresh Burger. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first tourism demand number 78. Speaker sir, tourism हो आमचो बॅकबोन आसा आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 40% सुमार जो इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली टुरिजमाक कनेक्टेड आसा गोंयकार. आनी खंय ना खंय आमकां टुरिजम हो बूस्ट करपाक जाय, लोकांक मेरेन पावोवपाक जाय. इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक हे दोनूय टुरिस्टांक खंय ना खंय आमकां एट्रॅक्ट करपाक जाय आनी खंय आमचे गोंयचो जो टुरिजम सॅक्टर आसा हो बूस्ट करपाक जाय. आतां सद्याक स्पीकर जर अशें जाल्लें आसा की टुरिजम जो सॅक्टर आसा तो डिक्लायन जाल्लो आसा. आतां डिक्लायन म्हटल्यार कितें, जेन्ना 2019च्यान जो डिक्लायन चालू आसा तो आजून पर्यंत वयर सरोंक ना. आमी 2022 पळोवया, 22 जो फॉरेन टुरिस्ट आसा तो -81% जाल्लो आसा आनी 2023 जो -51% जाल्लो आसा. सो तो ऑन ट्रॅक येवपाचो, फॉरेन टुरिस्टचो ट्रॅक येवपाचो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना. हेजी कारणां खूब आसा आनी कारणां हांव पयलू म्हणजे सांगूंक सोदतां. पयलू म्हणजे जे स्पीकर जर सेफ्टी जी आमची गोंयांत सेफ्टी सेक्युरिटी जावं जे करप्शन लेवल आयज वाडलेलें आसा, तुमी पळयता आसतना सेफ्टी कितलेशे आयज मर्डर जाता, रेप जाता, थेफ्ट जाता, एब्यूज जाता आनी तुमी पळयता हो जो बॅड इम्पॅक्ट आसा हो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो आमचो पावल्लो आसा. आनी हे बॅड इम्पॅक्ट तुमी पळयता आसतना कितलेशे व्हिडिओज जे आसा, जावं ते युट्यूबर आसा, जावं ते मिडियाचेर जातात, हे खंय ना खंय भायर पावता. तुमी पळयता ड्रग्स कितलोसो वाडला आनी त्या ड्रग्साचेर नियंत्रण जें आसा हे सरकाराचेर आजून पर्यंत ना. आनी तेका लागून खंय ना खंय आमचे गोंयचे जे ट्युरिजम आसा ते देंवत चल्लेलें आसा. हेका लागून म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमच्या सरकारान खंय ना खंय लक्षांत घेवपाक जाय की आमी समज हे कंट्रोलान धरिना, हे क्रिमिनल एक्टिविटीज कंट्रोलान दवरिना, नाल्यार फुडल्या काळांत टुरिजम आनीक देंवतलें आनी जे फॉरेन टुरिस्ट आसा, मेनली फॉरेन टुरिस्ट हे एट्रॅक्ट जावपाक आनीक डिफिकल्ट जातले, कारण तांकां दुसऱ्यो डेस्टिनेशन ह्यो इजिली अवेलेबल आसा आनी थंय तांकां चिपर जो प्रायस आसा त्या प्रमाणें तांकां मेळटा. स्पीकर सर, तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आयज खुबशे स्पा, डान्स बार, नायट लायफ हे खुबशे कॉन्सेप्ट जे आसा हे आमच्या गोंयांत चल्लेले आसा आनी हांगा कितल्योशे इनलिगलिटीज चलता. आतां ह्यो इनलिगलिटीज कंट्रोल आनी ट्रॅकिंग दवरपाक आयज आमचे गोंयचे पुलीस जावं टुरिजम सॅक्टर हो नियंत्रण दवरपाक सामकें फेल जाल्लें आसा. आतां फेल कित्याक, आतां जेन्ना आमी पळयता की खुबशे युट्यूबर आसा, कोण लोकल टुरिस्ट जे आसा, टुरिस्ट येवन पळयता आनी व्हिडिओ काडटा. एक व्हायरल व्हिडिओ जाल्लो आनी त्या व्हायरल व्हिडिओन डायरेक्ट म्हणजे जेंकां डान्स बारान भितर येले आनी ताका सारको मनीस काबार केलो, बॉल्सांचे आख्खे पयशे पासून काडून घेतले आनी हो तेणेन व्हिडिओन सांगलेलें आनी लोकलान ताका सपोर्ट केला आनी ताका सांगलें की बाबा अशें जालां, आमी आसा तुमी सपोर्ट करपाक. पुलीस लोकलान ताका व्हरचो म्हणजे इतलो भियाल्लो तो, पुलीस कंप्लेन पासून करपाक वचूंक नासलो. सो अशी परिस्थिती गोंयांत जाता आनी हे जो नेगेटीव इम्पॅक्ट आसा हो इंटरनॅशनली गोंयचेर पडटा. हेजेर खंय ना खंय टुरिजम डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय आनी हेजो कंट्रोल नियंत्रण जो आसा तो टुरिजम सॅक्टरान दवरपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे जे पुलीस आमी खूब फावटी गेले ते फावटी हांवें डिमांड केल्लो की टुरिजम सॅक्टराक लागून पुलीस डिप्लॉय जावपाक जाय, सारके डिप्लॉय जावपाक जाय. कित्याक कितलेशे मीन्स क्रावडेड बीचीस आसता थंय टुरिस्ट बीच पुलीस आसा ते हॉटस्पॉट म्हणल्यार हॉटस्पॉट जावं एंट्री पॉयंट जे आसा थंय डिप्लॉय करपाक जाय आनी तांकां म्हणल्यार कोण वायलेशन करता, कोण कितें करता, कित्याक कोण खंय बिचार वयता, पिता, झगड्यो करता, मारामारी करता. सो हें जावपाक जायना. सो ताका लागून ते कंट्रोल जो आसा तो पुलिसांनी घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हें लक्षांत घेवन काम करूंक जाय. स्पीकर सर, आतां खूब आमी पळयता आसतले करप्शन जें चल्लां, म्हणल्यार खूब करप्शन आयज चालूच आसा आनी टॉप टू बॉटम हें करप्शन वाडत चल्लेलें आसा आनी हेजें जें आसा नेगेटीव इम्पॅक्ट जो आसा तो टुरिजमाचेर पडटा. हेंवूय आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी सरकारान सीएमानूय तेजेर लक्ष घेवन हें काम करपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना आमी शेक ओनरांचेर उलयता, आतां शेक जे आसा, शेक हे खूब इम्पॉर्टंट आनी आमचे जे ट्रेडिशनल शेक ओनर आसा हेंच्यांनी
खुबशे जे काम आसा हेज्या पयलू केल्लें आनी आमचो जो टुरिजम आसा तो बूस्ट करपाक लागून ह्या शेक ओनरांचो खूब हातभार लागलेलो आसा. आयज स्पीकर जर अशें जाल्लें आसा शेक ओनरांक टायम टू टायम जो तेंचो अलॉटमेंट आसा ते टायम टू टायम मेळना, तांकां डिले जाता, लायसनींग डिले जाता, ताका लागून तांचे 1-2 म्हयने आसा ते अशेंच वयता आनी तांकां मागीर सेटअप करचें पडटा, लायसनींग करचें पडटा, बाकीची जी लायसनां आसा ती टायमार मेळना. सो हेका लागून जो टायमली अलॉटमेंट, टायमली तांकां लायसनींग हो प्रोसिजर फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय आनी तांकां मेळपाक जाय. स्पीकर सर तुमी पळयता आसतले जेन्ना इंटरनॅशनल बिचीस पळयतले तुमी, इंटरनॅशनली बिचीसांचे हे पळयता मेंटेनन्स पळयतले जावं तेंची जी सायनबोर्ड्स आसता तशें आमच्या गोंयांत तरी सायनबोर्ड्स आमकां खंयच दिसना की खंय गार्बेज डंप करपाक जायना, जावं खंय पोल्युशन करपाक जायना, स्प्लिटींग करपाक जायना. सो अशे सायनबोर्ड्स हे घालपाची खूब गरज आसा आमच्या बिचींचेर आनी डिपार्टमेंटान हे लक्षांत घेवपाक जाय आनी करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर आयज आनी एक जो मेजर कारण तो म्हणजे रोड्स. आयज तुमी पळयता आसतले रोड्साची कंडिशन, आयज पॉट होल आसा, सब स्टँडर्ड वर्क आसा, खंय वयता थंय हे आमच्यो रिटेनिंग वॉल्स पडटा आनी लँडस्लायड जाता. सो अशी जी परिस्थिती आसा गोंयांत, आख्खे गोंयभरान पॉटहोल्स आसा आनी हे वाडत चल्लेले आसा आनी आतां खंय ना खंय आमकां हेजेरूय लक्षांत घेवपाक जाय की आतां पर्वरी टू म्हापसा हो फ्लायओव्हर जावपाचो आसा आनी थंय खंय ना खंय म्हाका दिसता 3-4 वर्सां तरी लागतलीच मिनिमम. सो ही जेन्ना जातले तेन्ना कशें आमी डायवर्जन करतले, कशें ट्रॅफिकाक फ्लो करतले, कित्याक हो जो बार्देस बेल्ट आसा हांगा टुरिजम खूब फ्लो जाता. सो हेज्या बाबतीनूय आमी काम करपाक जाय. स्पीकर सर आमी पळयता पयर आमचें डिस्कशन जालें तें म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर आनी गार्बेज मॅनेजमेंट म्हटल्यार कोणूय येता गार्बेज खंय उडयता, कॉन्ट्रॅक्टर कोणूय एसायन करता, गव्हर्मेंट एसायन करता, तेकाय गार्बेज खंय उडयता. सो ही गार्बेज उडयता हेजेर नियंत्रण कांय ना. आतां बिचाच्या सायडीन बसून कितलीशी गार्बेज उडयता आनी कलेक्शन जें आसा हें कलेक्शन सारकें टायमली जायना. आतां हितून जो टुरिजम डिपार्टमेंट आसा हो लॅक करता कित्याक गार्बेज कलेक्शन आनी तो गार्बेज खंय ना खंय आमकां सारको सिस्टमॅटिकली सेग्रिगेट करून व्हरपाक जाय. हें जायना स्पीकर सर आनी हेकाच लागून आयज इंटरनॅशनल टुरिस्ट जावं ते फिनलँडाचे, जर्मन टुरिस्ट अशे खुबशे युरोपियन टुरिस्ट पयलू येताले, आयज ते डिक्लायन जाल्ले आसा कित्याक गार्बेज सगळे कडेन दिसता. आतां बीच लायन आयज रुलींग पक्षाचे आमदार पासून उलयले की गार्बेज आमकां सगळे कडेन दिसता. हेजो कंट्रोल जो आसा हो टुरिजम डिपार्टमेंटान बिचांचेर तरी, बीच सायडीन जावं टुरिजम हॉटस्पॉट्स आसा थंय तरी घेवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच जें आमचें फूड आसा, आतां आमचें जें ट्रॅडिशनल फूड आसलें म्हटल्यार जेवण आसलें तें गोंयचें जेवण आसलें आनी ट्रॅडिशनली आमी तें फॉलो करताले. आयज कितलेशे आमचें गोंयचें जेवण जेवपाक लागून हांगा येताले. आतां हांगा कितें जालां, हांगा मिक्स भाजी जाल्या. आतां कोणूय येता कसलेय जो फूड हायजीन आसा तो मेंटेन करिना, कशेंय जेवण हें करता. सो हितून ट्रॅपिंग जी आसा खूब कडेन जाता आनी हेजी टॅपिंग जी आसा ती टुरिजम डिपार्टमेंट अलॉंग वीथ FDA हेंच्यांनी दवरपाक जाय. कित्याक हॉटेल लायन्स जी आसा खंय ना खंय हें फूड हायजीन मेंटेन करना आनी क्वॉलिटी मेंटेन करना म्हणून ते थंय डिक्लायन जाता. स्पीकर सर वीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आयज खंय ना खंय देंवला. आतां तुमी आयकलां आसतलें की आमकां सारकें खूब कडेन टॉयलेट फेसिलिटी ना, खूब कडेन बाथींग फेसिलिटी ना, आमकां खूब कडेन जे पार्किंग आसा ती थोडे कडेन पार्किंग फेसिलिटी ना. सो ही जी फेसिलिटी आसा ही इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी फॉर टुरिजम स्टेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ही जनरेट करतलो नाल्यार म्हाका दिसता रेव्हेन्यू जाय आनी तो रेव्हेन्यू जनरेट जातलो नाल्यार आमकां फ्लो जाय, डिपार्टमेंटाकूय रेव्हेन्यू आनीक दिवपाक जाय. सो म्हाका तरी दिसता की खंय जशें टॉयलेट ना, कित्याक खूब गरजेचें म्हणटा तें टॉयलेट. पयलू आमकां टॉयलेट मेळपा आनी कितलेशे आजून पर्यंत बीच आसा ते आजून पर्यंत टॉयलेट जाल्ले ना. आमी बार्देजाच्या बिचांचेर पळयता पण सावथाच्या बिचांचेर आजून पर्यंत खुबशे बिचांचेर टॉयलेट ना. आमचे पासून हितून टॉयलेट आजून पर्यंत जाल्ले ना. स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की टुरिजम आमी डेव्हलप करतले, आतां इंटरलँड टुरिजमाचेर कॉन्सेप्टाचेर उलयता आनी इको टुरिजमाच्या कॉन्सेप्टाचेर उलयता. आतां हितून कितें आसा, हितून आमी खूब उलयल्ले आसा, डिपार्टमेंटूय खुबशे फावट उलयता, पूण आजून पर्यंत ज्या पद्दतीन जें काम जावपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी जो कॉन्फिडन्स म्हटल्यार लोकलांक कॉन्फिडन्सान लोकलांक घेवन जें टुरिजम बूस्ट करपाक जाय, लायक गायड कशें म्हटल्यार लोकल गायड आसता. आमी पयलींच्या तेंपार जे लोकल गायडींग करताले, आमचे गांवचे लोकूच गायड करताले, हांगा कितें आसा थंय कितें आसा. सो लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें टुरिजम आमी बूस्ट करपाची गरज आसा. ना की आयज कोणूय भायरसून येता आनी तो आयज तुमी पळयता आसतना आनी पणजेन बसून म्हाका दिसता ते थंय विथआवट गायडींग कांय नासतना मोटरसायकल घेवन भोंवता, येता वयता आनी थंय गायडींग करता. सो अशें जावपाक जायना. आमकां आमचे जे गायड्स आसा तांकां बूस्ट करपाक जाय आनी कोण टुरिस्ट गायड आसा तांकां मिनिमम क्वॉलिफिकेशन 12th स्टँडर्ड तरी आसपाक जाय आनी तांकां
बेजिकली म्हटल्यार ट्रेनिंग आसपाक जाय, नॉलेज गोंयची जी हिस्टॉरीक प्लेसीस आसा, आमची हेरिटेज आसा, हेजी नॉलेज आसपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे ट्युरिस्ट गायड बूस्ट करपाक शकतले, जशें की पयलू आमच्या जे जाणटेल्यांनी बूस्ट केल्लें आसा तशें. स्पिकर सर, आमी तुमी पळयता आसतले आयज खुबशे उलोवप जाता आनी हेज्या रिसंटली जो आदलो मिनिस्टर आसा सुरेश प्रभू हेणेनूय एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी ही कितली आसा हेजेर रिसर्च जावपाक. आयज म्हाका तरी दिसता की हे आमी कंटिन्युअसली सांगता आनी कंटिन्युअसली स्टेटमेंट करता की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी ही काबार जाता. आयज खंय ना खंय आमी नियंत्रण दवरपाक जाय. जे अर्बनायझेशन जाता आयज कन्स्ट्रक्शन लेवल वाडटा आनी कित्याक इंटरलँड ट्युरिजम आमी प्रमोट करूंक सोदता आनी थंय बिल्डिंगो पळोवपाक कोण येवपाचें ना हें चिंतपाक जाय. कित्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता ते प्रोजेक्ट पळोवपाक येवचे ना. आयज तुमी पळयता आसतले गांवांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता. हे प्रोजेक्ट खंय ना खंय आमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय ट्युरिजम पर्स्पेक्टिवान. समज आमकां ट्युरिजम बूस्ट करपाक जाय, लोक येतले आनी मागीर पळयतले की हांगा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन इट इज सिमिलर लायक मेट्रो सिटीज आनी मेट्रो सिटीजांत कोण वचपाचें ना कित्याक थंय ट्युरिस्ट बूस्ट जाय. थंयच्याच ट्युरिस्ट हांगा जी रुरल एरियाज आसा ती पळोवपाक येता. स्पिकर सर, आमी ट्युरिजम म्हणटा तें सी, सँड आनी सन हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो ब्रँड गोवाक लागून लागता. तशेंच इको ट्युरिजम, इंटरलँड ट्युरिजम, हेल्थ ट्युरिजम हो आमचो गोंयचो सरकार प्रमोट करपाक फुडें सरला आनी एवरी नाव एंड देन ही स्टेटमेंटां करता. मात म्हाका तरी आजून पर्यंत ज्या लेवला म्हटल्यार हेल्थ ट्युरिजम जें आसा, हेल्थ ट्युरिजम एक खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा आनी हो बूस्ट जावपाक शकता. मात तेका हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरूय खूब गरजेचें आसा आनी तें आमी करतले. नाल्यार तेजो एक वायड पर्स्पेक्टीव आमी पळोवपाक जाय की कसो आमी हेल्थ ट्युरिजम हें करतले. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले हेल्थ ट्युरिजमाक लागून सरकारान आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना आजून पर्यंत त्या बाबतींत चड कितें काम केल्लें आसा म्हणून, पण म्हाका दिसता फुडें येणाऱ्या काळांत तें जावपाक जाय. स्पिकर सर, आमी जेन्ना अर्बनायझेशन पळयता, अर्बनायझेशन आयज तुमी पळयता कालांगूट, बागा ही जी एरिया आसा आयज ती कितली अर्बनायज जाल्ली आसा, ती ऑलमोस्ट सिटी टायप जाल्ली आसा आनी ताका लागून ट्युरिस्ट जे डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येता बट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट थंयच्यान आउटस्कट मूव जाल्ले आसा. सो हें खंय ना खंय आमी कंट्रोल करपाक जाय. आनी तशेंच जे गेले ते फावट पासून आयज हॉकर्स जे आसा, हॉकर्स जावं टॉट्स आसा, हे खंय ना खंय कंटिन्युअसली वाडत चल्लेले आसा. हांवें मिनिस्टराक कितलेशे फावटी सांगले आनी कितलेशे फावट कंप्लेनी पासून केल्यो, पण त्या टायमार वयता आनी मागीर परत कंटिन्युअसली आसता. सो हेजो नियंत्रण जो आसा हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आजून पर्यंत जाल्लो ना आनी म्हाका खबर ना कित्याक लागून जायना तो. कित्याक हेज्या थ्रूच आमची गोंयची जी इमेज आसा ही काबार जाल्ली आसा. गोंयची इमेज सोंपता स्पिकर सर. कित्याक थंय वयता आनी ते एक्स्ट्रा चार्ज करता, डबल चार्ज करता, मसाज करता, बीच मसाज चालू आसा. सो हें जावपाक जायना. बीच मसाज म्हटल्यार कितें, कोणूय येता आतां मसाज झोन आसता आनी कितें झोन आसता, तो अशें कांय ना. हांगा कोणूय खंयूय कितें करता. आतां तेंचोच आमदार सांगतालो की गोंयान कोणूय येता ही घेवन गाडयो घेवन येता, खंय गॅस सिलिंडर घेता, रांदता आनी वयता. सो हे कंट्रोल जो आसा हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान अलॉंग विथ पुलीस उरपाक जाय. स्पिकर सर, आतां सद्याक तरी आमी पळयता आसतले जी आमचे नेबरींग स्टेट्स आसा तेंचो खुबसो जो चॅलेंज आसा हो गोंयचेर आसा आनी हो चॅलेंज आमी कशें आमी फेस करतले आनी कशें आमचे गोंयचे ट्युरिजम बूस्ट करतले हें डिपार्टमेंटाचेर आसा. आनी डिपार्टमेंटाक खुबशे आमी जे हें सांगता की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर आयज खुबसो जाता. लायक फॉरन टूर्स, आयज फॉरन टुर्साचेर खुबसो एक्सपेंडिचर वेस्ट जाल्लो आसा. जावं रोड शोज केल्ले आसा, जावं एक्झिबिशन्स आनी खुबशे इव्हेंट्स जे जाल्या ते खंय ना खंय आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बुस्टींग आसा, आमकां खंय मेंटेनन्स आसा ह्या हेजेर दवरपाक जाय आनी खंय ना खंय तो जो पयशे स्पेंडींग आसा हो कमी करपाक जाय. स्पिकर सर, हांगा खूब जाणांनी उलयलें की जे इनलिगल हॉटेल्स आजून पर्यंत खुबशीं इनलिगल हॉटेल्सां चलता, इनलिगल होमस्टे चलता. आतां होमस्टे म्हटल्यार कितें, आतां खुबशे होमस्टे म्हटल्यार ते रेगुलायज जाल्ले ना, जावं तांकां आजून पर्यंत ट्युरिजम डिपार्टमेंटा थ्रू लायसन्स जाल्ले ना. ते रेजिडेंटल घेता आनी कमर्शियलाक यूज करता. आतां हें खंय ना खंय टॅपिंग करपाची गरज आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची. कित्याक टॅपिंग करिना नाल्यार जो रेव्हेन्यू आसा तो रेव्हेन्यू आमकां येवपाक ना. आनी भायरसून आयज कितलेशे जाण येता. आतां भायले स्टेटींचे कितलेशे जाण येवन हांगा होमस्टे कॉन्सेप्ट हो चालू केल्लो आसा. कोण फ्लॅट घेता आनी तो होमस्टे म्हूण दिता आनी कोणाक खबरूच ना, ते घातलो तेंच्यांनी. सो हेजो टॅपिंग जो आसा गेले ते फावट मिनिस्टरान एक हें घातलेलो, पण बरी गजाल, पण आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. सो खंय ना खंय हेजेर लक्षांत घेवन हेजेर काम करपाक जाय. स्पिकर सर, जो आमच्यो
आमचो जो डेटा आसा आतां ट्युरिजम कंटिन्युअसली येता वयता सो हेका लागून खंय ना खंय ट्युरिजमाचो डेटा सेंटर हो क्रिएट करपाक जाय आनी डेटा सेंटर क्रिएट करून ते एनालायज जावपाक जाय की कितले ट्युरिस्ट येयले कितले गेले कितें नेगेटिव्ह पॉयंट्स आसा कितें पॉझिटिव्ह पॉयंट्स आसा आनी प्रमोशन त्याच भशेन तेजें प्रमोशन करपाक जाय एनालिटिक्स केलें नाल्यार खंय ना खंय आमकां गोंयाक लागून फायदेमंद ठरतलें आनी खंय ना खंय आमचो जो हें आसा तो बूस्ट जातलो स्पीकर सर आतां हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे जे ट्युरिजम डिमांड्स आसा हे सांगता स्पीकर सर आमी खुबशे फावट हे उलोवन सांगलेले आसा आमी डिपार्टमेंटाकूय सांगलेले आसा ते म्हणजे जो एक्सप्लोर करपाक आनी कन्जर्व करपाक जे हेरिटेज पॉयंट्स आसा जे हेरिटेज आमी पॉयंट्स खंय ना खंय ट्युरिजम सर्किटान बूस्ट करपाक शकता तो म्हणजे एक म्हणजे गोपाकापट्टणम पोर्ट आतां हो गोपाकापट्टणम पोर्ट हो इतलो हेरिटेज आसा स्पीकर सर आनी आजून पर्यंत तेजेर दुर्लक्ष केल्लें आसा आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय सांगलेलें आसा की तुमी येवन पळोवचें हेज्या पयलू तांकां बरयल्या लेटरूय बरयला पण आजून पर्यंत पावना सो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्षांत घेवपाक जाय कित्याक हो सामको क्लोज विसिनिटी टू पेंजीम आसा सो हे बूस्ट समज आमी करतले नाल्यार सगळे डिपार्टमेंटांनी हो एक्शन प्लॅन हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता हितून ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो एक हें लागतलो कित्याक तुमी एक पॉयंट म्हणून दाखोवपाक जाय कित्याक तो थंयच्यान ताका राजबीद म्हणून आसली ही राजबीद समज आमी एक्सप्लोर करतले नाल्यार एक खूब बरें आमकां ट्युरिजम पॉयंट मेळटलो स्पीकर सर तशेंच आमी हेरिटेज जे आमी रिसंटली जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन हेरिटेज 2 ब्रिजीस आसले आमचे ते दोनूय ब्रिजीस विजीट केल्ले आसा एक म्हणजे कुर्का बाटीम हो आनी एक शिरगांव गोवा वेल्या हे 2 हेरिटेज पुर्चुगीज एरा ब्रिजीस आसा हे दोनूय आमी एक्सप्लोर केले आतां थंय स्पीकर सर खंय ना खंय ट्युरिजम डिपार्टमेंटांनी इनवॉल्व जावपाक जाय कित्याक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सांगता आमचे कडेन फंड ना म्हणून कित्याक तो रिनोवेट करपाक जाय जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जाता PWD वॉट एवर विच एवर डिपार्टमेंट बट हो फाल्यां आमी बूस्ट करपाक शकतले की हे हेरिटेज मोर दॅन 100 इयर्साचे म्हणून प्रमोट करूंक शकतले आनी एक पॉयंट म्हटल्यार ट्युरिजम पॉयंट म्हणून आमी दाखोवपाक शकतले आनी दाखयले जाल्यार ट्युरिस्टूय येतले कित्याक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतले आनी ते पळोवपाक शकतले आनी थंयच्यान तुमी पळयता आसतले मिन्स इन वॉटर जो फ्लो आसा तो आमी घेवपाक शकता सकयल्यान म्हणजे शीट गंच्यान आमी सुरवात केली नाल्यार थंय सायडीन कुर्का पासून तो एंडलायन वॉटर बाटीम पर्यंत आमी तो इनलायन वॉटर घेवपाक शकता आनी थंय ट्युरिजम बोटींग एक्टिविटी प्रमोट करपाक शकता स्पीकर सर तशेंच आमकां कुर्का स्प्रींग ही एक फामाद स्प्रींग आसा आनी एक व्हेरी ओल्ड स्प्रींग ही खंय ना खंय आमी प्रमोट करपाक जाय आनी एक हॉटस्पॉट म्हणून आमी घेवपाक जाय ही म्हाका तरी दिसता कित्याक हो हॉटस्पॉट घेतलो नाल्यार ती इंटरकनेक्टेड आसा आनी खूब बरी स्प्रींग आसा स्पीकर सर तशेंच आमी शिरदनचे 2 केव्स आसा हे 2 केव्स ऑलरेडी आसा पण हेजे आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय बरयल्ले आसा की ते हॉटस्पॉट म्हणून घालचे म्हणून आनी तितून समज कनेक्ट केले नाल्यार तेवूय आमकां लागींच आसा क्लोज विसिनिटी आसा आनी ते आमकां पळोवपाक मेळटले स्पीकर सर तशेंच सोंदेकर पॅलेस आतां हो एक सोंदेकर पॅलेस म्हणटा एक फामाद पॅलेस आनी व्हेरी हेरिटेज स्पॉट आजून पर्यंत तो टॅप इन जाल्लो ना आतां आमच्या मतदारसंघात गोवाली मोवला ह्या गांवांत हो सोंदेकर पॅलेस आसा हेच्या पयलूय आमी सांगलेलें आसा आनी एक हेरिटेज स्पॉट हेरिटेज प्लेस आसा स्पीकर सर हो स्पॉटूय म्हाका दिसता ट्युरिजम हितून प्लॅनान आमी घेवपाक जाय स्पीकर सर आतां आमी पळयता आसतना आमचे बॅकवॉटर्स जे बॅकवॉटर्स स्टार्टींग फ्रॉम आमी नेवरा दरा दोंगरी दरा जावं आमचे हांगा गोवा वेल्या दरा अशे खुबशे एरियाज आसा बाटीम दरा खुबशे एरियेन आमी बॅकवॉटर्स यूज करता आतां कितलेशे आमी भायले स्टेटान केरळान तुमी वचून पळया बॅकवॉटर्स हो कॉन्सेप्ट खूब चलता आनी बॅकवॉटर्साक लागून लोक येता ट्युरिस्ट येता सो हो बॅकवॉटर्स कसो आमी बोटींग एक्टिविटी फ्लो करूं शकता कशें आमी ट्युरिजम वाडोवपाक शकता आनी लोकलांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं शकता होय कॉन्सेप्ट आमकां खंय ना खंय घेवपाक जाय स्पीकर सर आनी हो घेतलो नाल्यार आमकां फुडाराक बरें पडटलें स्पीकर सर आतां आमी बिचीसांचेर येतले आतां बिचीसांचेर येयले म्हणटा हांव पयलो सांगपाक सोदतां तो म्हणजे अनटच्ड बीच आतां अनटच्ड बीच खंयचो आसा आमचो आगासायम आतां कोण म्हणटलो आगासायम बीच आसा काय कितें आतां थंय वचोन पळयलें स्पीकर सर हांव जेन्ना आमचो आगासायम बिचार गेलो थंय आयज पोल्युटेड जाला म्हटल्यार थंय सगळें डंपींग जाता कित्याक थंय आजून पर्यंत डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जो आगासायम बीच आसा तो एक्सप्लोर करचो आनी थंय ब्युटिफूल म्हणल्यार सारको टचिंग मिन्स ऑपोजीट सायडीन तुमकां सांकवाळे बीन एंटायर वास्को बीन दिसता स्पीकर सर तशेंच आमचो शिरगांव बांबोलीम बीच आसा आनी ह्या बिचांचेर आमी खुबशे हे क्लिनींग एक्टिविटी आतां
आतां स्पेसिफिकली शिरगांव इन बिटवीन स्ट्रेच आसा थंय स्पीकर सर कितें जाता टायमली क्लिनींग जायना क्लिनींग इन द सेन्स रोड सायड जो आसा थंय डंपिंग खूब करता सो ट्युरिजमान मातशें लक्ष दवरपाक जाय की थंय डंपिंग जावपाक जायना म्हणून तशेंच आतां एक शिरगांव एक प्रोजेक्ट येयल्लो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट स्पीकर सर हांगा अशें जाल्लें आसा की हांव मागणी करता की मिनिस्टरा कडेन की जेन्ना असले प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे फुल्ली कॉन्फिडन्सान घेवचे जे करून आमी खंय ना खंय मिन्स लोकल म्हणजे थंय विरोध जालो लोकलांचो अपोज येयलो सो विरोध जावचो न्हू खंय ना खंय आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक शकता सो हें जावपाक जाय न्हू फुडें जितले प्रोजेक्ट येतले तेन्ना एक कॉन्फिडंटली म्हटल्यार कितें प्लॅन आसा कसो आसा कितें आसा जे करून आमी लोकलांक सांगपाक शकतले स्पीकर सर तशेंच आमी थोडे डिमांड घातलेले तो म्हणजे हायमासाचे डिमांड घातलेले आतां वेन्जीन वदत म्हटलें की बेंचीसूच हर बेंचीसूच दिवन डिपार्टमेंट हें करता सो बेंचीस न्हू तेजे फुडेंय पावपाक जाय पयलू म्हणजे ताका हायमास जो आसा जावं फोरम वॉट एवर इट इज कित्याक आतां सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन येवपाचें आसा आनी आमची क्लोज विसिनिटी आसा आनी हांगा आमी जे डिफरंट स्पॉट्स आसा ते स्पॉट्स आमी प्रपोज केल्या कित्याक क्लोज बाय विसिनिटी आसल्या कारणान ट्युरिस्टूय येतले सो म्हाका डार्क स्पॉट अशें दिसपाक जायना सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हे जे हॉटस्पॉट आसा ते आमचे फिलअप करून घेवचे तशेंच आमी ट्युरिजम स्पॉट्स म्हणून डिक्लेअर करपाचे हितून आमचे कितलीशीं टेम्पल्स घातलेले आसा चर्चीस घातलेले आसा हे हॉटस्पॉट आमी धाडलेले आनी हेरिटेज प्लेसीस हेय घातलेले आसा स्पीकर सर आनीक खुबसो म्हटल्यार ट्युरिजमाच्या बाबतींत आनी खूब आसा पूण तें आनीक सांगिना कित्याक म्हाका फुडले डिमांड्स घेवपाक जाय स्पीकर सर फुडलो जो डिमांड आसा तो प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिमांड नंबर 20 स्पीकर सर प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हितून आतां कितें आसा गव्हर्मेंटान मॉडर्नायज जावपाची गरज आसा आतां मॉडर्नायज म्हटल्यार कितें आमी खंय ना खंय फाटीं उरलेले आसा आतां जेन्ना आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन वयता आसा तेंच मेळना जेन्ना आमी रूल बूक मागता जावं एक्ट्स मागता खूब फावटी आमकां स्पीकर सर हांव पर्सनली गेला एक्ट अवेलेबलूच आसना परत एक म्हयन्या परत गेला परत अवेलेबल आसना सो अशें जावपाक जायना सगळो जो डॉक्युमेंटेशन आसा तें आसपाक जाय ना नाल्यार एटलिस्ट तुमी तो लिंक तरी प्रोवायड करपाक जाय की हो लिंकार आमी दिवपाक शकता मात तें स्पीकर सर अपडेटेड आसना आनी हें हांवें पळयलां पर्सनली आनी म्हाका दिसता दोतोरांनी हेंच सिमिलर पॉयंट मांडलेलो आसा स्पीकर सर आमचे जे ऑफिशियल गॅजेट्स आसा ते ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन हितून आसपाक जाय आनी खुबशे ऑफिशियल गॅजेट्स आजून पर्यंत कोंकणी लँग्वेजीन ना आनी हें खंय ना खंय ऑफिशियल लँग्वेज जावं बाकीचे डॉक्युमेंट्स हे कोंकणीन दिवपाची हे डिपार्टमेंटाची हें आसा आनी हांव डिमांड करता की हें बेगांच्या बेगीन जावचें आनी मिनिस्टरानूय बेगांच्या बेगीन सांगचें की खुबशे उरल्या मिनिस्टर हेच्या पयलूय कोंकणीक लागून खूब उलयतालो पण आतां ते खंय ना खंय डिपार्टमेंटान दिसना स्पीकर सर जो फुडलो आनी लास्ट म्हाजो एक लास्ट डिमांड हें आसा तो म्हणजे इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजी डिमांड नंबर 82 स्पीकर सर आतां खूब जाण नेटवर्काच्या बाबतींत उलयले आनी एक खरी गजाल आसा की आजून पर्यंत आतां आमच्या खुबशे एरियेन जो मोबायल नेटवर्क आसा तो मोबायल नेटवर्क त्या पद्दतीन ना कित्याक खुबसो कट ऑफ जाता नेटवर्क सगळे कडेन ना खूब कडेन नेटवर्कूय पावल्लो ना सो जेन्ना मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की हर घर फायबर आतां हर घर फायबर हो इनिशिएटीव घरान पावना हो जो कॉन्सेप्ट आसा ते भशेन हॉटस्पॉट खंय खंय क्रिएट करपाक आतां हॉटस्पॉट क्रिएट करता तें एक बरी गजाल आसा पण आमकां खंय ना खंय जो खंय रुरल एरियेन खंय ना खंय नेटवर्क पावना आजून पर्यंत नेटवर्क मेळना ते एरियेन बूस्ट करपाक लागून खंय ना खंय एक हें करपाक जाय प्रपोजल्स करपाक जाय आनी ती कामां करपाक जाय आतां अशें जाल्लें आसा की आसा थंयच एक्स्ट्रा घालता सो आतां थंय एक्स्ट्रा घालून फायदो ना खंय ना रुरल एरियेन थंय घालपाक जाय स्पीकर सर तशेंच जेन्ना ऑनलायन सर्विसीस जो आसा ती टायम बॉन्ड मॅनरान पावना स्पीकर सर आतां गोवा ऑनलायन आसा गोवा ऑनलायन आमी अपडेट करता पण ते टायम बॉन्ड मॅनरान जी आमकां सर्वीस मेळपाक जाय ती आसना स्पीकर सर हांव एक डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जे क्लास 1 आसा क्लास 2 आसा तांकां ईमेल आयडी प्रोवायड करपाची कित्याक तांकां खूब फावटी कितें घातलां जाल्यार ते डॉक्युमेंटेड फॉर्मान उरना आतां आनी डिजिटल म्हणटा आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा सो डिजिटल इंडिया प्रमाणे म्हाका तरी दिसता की ईमेल आयडी सगळ्यांक प्रोवायड करपाची आनी ते ईमेल आयडीचेर म्हटल्यार एटलिस्ट क्लास 1 आनी क्लास 2 जे एम्प्लॉईज आसा तांकां तर ईमेल आयडी आमी प्रोवायड केली नाल्यार आमकां तेजेर एटलिस्ट हें मेळटलो स्पीकर सर तशेंच आतां आमच्यो ज्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी आसा आतां कितल्योश्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी सारक्यो चलना
थोड्यो चलता थोड्यो चलना. आतां हांव मातसो पळयतालो जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे गोवा ऑनलायन एड्युकेशन डिपार्टमेंट मायनींग एंड ज्युवेलरी बाकीचे पळोवपाक मेळना, बट हे आजून करंटली नॉट अवेलेबल म्हणून येता. सो तुमी चिंतूंक शकता एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कोणाकूय रजिस्ट्रेशन करपाक जाय जाल्यार करंटली नॉट रजिस्टर्ड आसा. सो हेजी दखल मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पिकर सर 2 पॉयंट हांव घेता लास्टूच, ते म्हणजे एक सिवील सप्लाय ऑनलायन एप्लिकेशन जें आसा फॉर सेपरेट रेशन कार्ड. आतां स्पिकर सर हांगा कितें जाता, हांगा डिले जाता. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिनिस्टरान मातशें आयकोपाचें. मिनिस्टर प्लीज सिवील सप्लायन जें हें आसा, जो ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करता तेका डिले जाता रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन हें करता तेन्ना. सो खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवन हेजो जो प्रोसेस आसा तो इजियर करपाचो. तशेंच आमी एप्लिकेशन फॉर पुलीस क्लियरन्स, आतां पुलीस क्लियरन्साकूय सेम जाता. तो जो हें आसा तेका सेवींग मोड ना, पुलीस क्लियरन्साक सेवींग मोड ना. सो हो सेवींग मोड घालचो आनी तो ड्राफ्टान उरतो वचो, कित्याक तेन्ना घालता तेन्ना तें क्लियर जाता, वॉश ऑफ जाता. सो हें करून आमी खंय ना खंय आमची जी ऑनलायन सर्विसीस आसा, गव्हर्मेंटाची वेबसायट्स आसा, बाकीची आसा, ह्यो सर्विसीस स्ट्रीमलायन करून आमकां गोंयकारांक खंय ना खंय बरी फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक शकतले आनी जो डिपार्टमेंट आसा हेजी जी हें आसा ती वाडोवपाक शकतली. आनी लास्ट म्हणजे आतां आमी IT सॅक्टर म्हणटा, IT सॅक्टरान आमचे कितलेशे भुरगे आयज शिकता आनी पास आवट जाता. आयज खंय ना खंय तांकां एम्प्लॉयमेंट हांगा ना आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टर लेवलाचेर, मिनिस्ट्री लेवलाचेर हेजेर दखल घेवपाक जाय आनी आमी इंडस्ट्रीज ज्यो आसा, ज्यो IT सॅक्टराची इंडस्ट्रीज ज्यो आनीक हाडपाक जाय, जे करून आमच्या लोकलांक म्हणजे गोंयकारांक खंय ना खंय कामां मेळटले. कित्याक कितलेशे भुरगे म्हाकाच खबर आसा, आमचेच कितले फ्रेंड जे आसा ते आयज दुसरे स्टेटीन, दुसरे कंट्रीन आसा, कित्याक हांगा जो IT सॅक्टरान जो लायव्हलीहूड क्रिएट जाता तो जाल्लो ना. सो थँक्यू स्पिकर सर. एल्टन कोस्ता. Speaker sir, I stand to speak on the demands. Speaker sir, demand number 78. Speaker sir, when Rohan Bab took over as Minister for Tourism, I had high expectation. आणि अशें ना की पयलींचे मिनिस्टर बरो नाशिल्ले म्हूण, बट बाब रोहन जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर जाल्लो, सिन्स आय एम इन हॉटेल इंडस्ट्री, हांव जायत जाण म्हगे फ्रेंडाक सांगतालो बाब रोहन ट्युरिजम मिनिस्टर जाला, ताका हॉटेल आहा, ही इज रोम्ड अरावंड द वर्ल्ड, संवसार भोंवला, भरपूर नॉलेज आहा. आनी ही अपेक्षा आशिल्ली, हांव म्हणा सकयल गेल म्हूण, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच आय वील स्पीक इन पर्टिक्युलर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. Speaker sir, when we say tourism in Goa, everyone thinks that sun, sea and sand. But Speaker sir, we should go beyond this. Anik म्हाका दिसता म्हगेल्या ज्या मतदारसंघाक there is a large scope of hinterland and spiritual tourism. Speaker sir, clarity काय ना. Government wants to promote hinterland tourism, but clarity, guidance काय ना. So Speaker sir, म्हगे एक म्हणणें की let us all work together. आमदारांकूय मातशें घे. आम ऑफिसरां चड कांय ना, 7 जाणां आहाय. सो आमकांय घे, कित्याक म्हगे केपेंच्या मतदारसंघाक जायते दोंगर, रानां, भाटां, शेतां आहाय. सो वी वॉन्ट ट्युरिजम, नॉट डिस्ट्रॅक्टिंग द, म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन करूं नाका एनवायरमेंट, बट एक बरो ट्युरिजम जायो वेच वी कॅन प्रमोट हिंटरलँड ट्युरिजम. मोरपिल्ला म्हणटा आमगे शिरामुडी म्हणटा एक जागा, इट इज रायट ऑन द टॉप, सारकें हिलार. आनी उंच तरी तूं गेलो थिंगा एक बारीकशें टेंपल पयलीं एक जागा आसलो. आतां हांव आमदार जाल्यार आमचें एक टेंपल स्लॅब घालून लोकांचे आदार घेवन सगळ्यांनी बांदिला. बट तूं तरी उंच तरी थिंग गेलो न्हू, यू वील सी ऑलमोस्ट आख्खें आमगे स्पिकर ना. रमेश सरा गेले, स्पिकर आयले टील सांगे आनी आख्खें दिसली पडटा. इट इज ऑन दॅट टॉप सारको पॉयंट आहा. सो हे ट्युरिजम समज इवन दॅट टायप ऑफ ट्युरिजम इफ यू प्रमोट, म्हाका दिसता आमगे गांवच्या म्हणजे युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. स्पिकर सर, एक मुद्दो काडा. वेन आय हॅव गॉट अ आन्सर टू माय आन्सर्ड क्वेश्चन. म्हगे ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक कितले पोस्ट वेकंट आहाय काय म्हूण येयल्ले. वॉट आन्सर आय हॅव गॉट इज दॅट डेप्युटी जनरल मॅनेजर 1 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर 2 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर ऑफ PS टू MD 1 पोस्ट, मॅनेजराचे आनी 4 पोस्ट, अकाउंटंट 1 पोस्ट, असिस्टंट मॅनेजर UDC हाऊसकीपर 4 पोस्ट. स्पिकर सर, हे सांगपाक इतलो हेतू म्हळ्यार इतली तरी पोस्ट वेकंट आयला, हाऊ वील द डिपार्टमेंट वर्क. म्हाका सदां मिनिस्टरान हे जे आज लोकांक जॉब जाय, लोक सोदताय, गोंयकार शिंकलो मनीस आहाय आनी इतली जॉब समज तरी वेकंट आहाय. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट, बट दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट आनी हे वस्त जावपा देव. स्पिकर सर, वेन वी टॉक अबाउट, हांव स्पिकर सर आमगेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बरें केलें तें सांगता.
आमगे फातोरपिया श्री शांतादुर्गा फातोरपिकारीण टेम्पलाक एक ऑलमोस्ट 5 करोडांचें तुवें काम सँक्शन करून कामूय चालू आहा. सो तुका देव बरो करूं म्हणटा कित्याक हें देवळाचें काम चालू आहा आनी इट इज नीड आहलोलें. सो देव बरो कर तुका बिकॉज ऑफ दीस वर्क वॉट यू हॅव गिवन अस. स्पीकर सर तेच भाशेन आंबावली आमगे एक थोड्या कळे मुट्टिंगा ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक देव बरो करूं म्हणटा चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी बाब स्टिफनाकूय कित्याक ताबडतोब जेन्ना प्रपोजल गेलो एक थोड्या कडेन लॉंग स्ट्रेच आहा आनी पिपल कम देर मॉर्निंग वयता येताय वॉकिंगाक बट तें थोडें ब्युटिफिकेशन करपा सारकें गरजेचें. सो मुद्दम हो एक उगडास दवरपाचो या ट्युरिजमांतल्यान आमकां तशें थोड्या कडेन आंबावली इट इज इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सांगता फांड कितली जाय तें सांग पयशां कमी ना पयशे भरपूर आहाय आमचे कडेन सरकारा कडेन. आमगे नितीन गडकरी बाब सांगता पैसो गे कमी नाही आहे. सो थिंगाय जाल्यार हिंगाय आसतले गोंय सरकारा कडेन. सो म्हाका दिसता पयशे मेळटो तुका हांव सांगतलो चीफ मिनिस्टराक. बट हे आंबावली केपें हो जागो ब्युटिफाय करपाक गरज आहा बिकॉज केप्यांक आनी ट्युरिजम थिंगा कांय ना. सो एटलिस्ट पीपल कॅन कम दे सीट रिलॅक्स जाणटे लोक येत थिंगा आतां इतू वर्सांनी स्ट्रीट लायट घायल थिंगा. सो नाव वी हॅव अ फुटपाथ वी कॅन डेवलप दॅट. सो म्हाका दिसता हें मातशें तुवें नोंद उगडास दवरपाक गरज आहा. आय वील रिमांड यू आय वील पुट पेपर्स अक्रॉस. स्पीकर सर रिगार्डिंग रोड शोज एंड आय नो बिकॉज आय एम इंटू हॉटेल इंडस्ट्री आय केटर टू चार्टर आमगेली राशन्स आय हॅव लॉट ऑफ राशन गेस्ट कमिंग इन माय हॉटेल. स्पीकर सर मुद्दम एक सांगता आतां राशन वी आर डिपेंडंट गोवा आय थिंक सो इज मोस्टली 80% डिपेंडंट ऑन राशन चार्टर्स राशन गेस्ट हू आर कमिंग. आनीक तुका हांव थोडेशे डेटा सांगता 19-20 राशनाचे उलयता 90,000 गेस्ट येयल्ले 22-23 ते 60 जाले 21-22 नासले बिकॉज ऑफ कोवीड ते 60,000 जाले 23-24 ते देंवन आनी 30,000 जाले. आनीक एवरी इयर हे रिड्यूस जायत आहाय. वन मेन रिजन स्पीकर सर इज बिकॉज ऑफ दॅट विजा प्रॉब्लम. तांकां ई विजा फेसिलिटी ना. आनीक म्हाका दिसता सरकारान पयलें ग्रुप लँडींग परमीट पयलें आहलें इट हॅज स्टॉप सिन्स 2014. ग्रुप लँडींग जी विजा परमिशन आहलें तें देंवलां तें बंद केलां तें आजून स्टार्ट केलां. आनी ही विजा फेसिलिटी तुम आजून कित्याक दिनाय. You can keep a 48 hours cut-off period once the agents, whoever, they do all the required documentation. सगळे आमगे हिंगा तेंगे ट्रॅव्हल एजंट आहाय ते कोताय. सो why not? स्पीकर सर म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्टर इतले एफिशियंट आहा आनी यू शूड स्पीक टू युअर डायरेक्टर्स एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आनी ई विजा फेसिलिटी आम दियाय बिकॉज वी आर ओनली डिपेंड ऑन आतां सद्या राशन मार्केट आहा म्हूण चार्टर्स आमके येता आनी म्हाका दिसता हुंचे दुसरे चार्टर बाकीच्या सगळे चडशे कंपनी बंद जाले. I am talking about one particular airline, Air Azur. Air Azur is ready to come to Goa. India tenka येवपाचें permission आहा Air Azurak. But तुका if visa लागून तेंका problem आला. So make it, and if Air Azur comes, we will see that it comes in Daboli. कित्याक बाकीचे Aeroflot तुम आतां मोपा धाडे. At Air Azur is ready to come in Daboli, and I met those companies who are doing their work in Goa. So Air Azur, because of e-visa problem, Air Azur is stuck up. So the Honorable Minister, please take note of this. Air Azur wants, they have a permission. Zaitana ban from Russia because of the conflict. But Air Azur has a permission. So you please take up this issue and give them that 48 hours, whatever cut-off period for e-visas and get it done. Speaker sir, road show आमी जायतसान कोताय थिंगा foreign वचपाचेच. बट हुंय करपा जाय आनी कितें करपाचें गरज आहा. हांव म्हणा तो रोड कोण पयशे वेस्ट जाताय कितें जाताय म्हूण बट तेजो बेनिफीट आउटकम कितें मेळटा तें चोवपा जाय. राशा बीन हे सादेर कोताय तुमी बट इट हॅज टू बी मोर बिकॉज दे आर दिस पीपल हू कम दे हॅव गॉट अदर डेस्टिनेशन दे गो टू थायलँड आनी कोणें जायत कोण न्ही ते गोवा दे लव गोवा एंड आय हॅव रिपीट गेस्ट इन लास्ट 15 years almost 13-12 times the same guests have come from Russia. So, but how to promote, give them better perks, कितकोन करपाचें charter companies, that depends upon you. Speaker sir, म्हाका दिसता हें तुवें सारकें गंभीरपणान घेवपा जाय, otherwise आमी गोंयांक काबार जातले. Speaker sir, main important thing, Speaker sir, आमगेलो tourism minister आख्खो गांव संवसार भोंवला. आमगेले बारीक प्लेसीस जे डोमेस्टीक जे ट्युरिस्ट जे आमगे गोंय येताय ते तांकां तूं मडगांव वच मुगे मडगांव हॉटेला कडेन कदंबा कडेन मुगे क्लोज हॉटेल आहा तांकां बाबड्या कांय होबोलयत आसा जाय जाण हॉटेलाक वयता न्हिचाताय बट एवरी बस स्टॉप लायक मारगांव पेंजीम यू हॅव अ ट्युरिस्ट सेंटर आहा एक आहा ना. So just make it sarko compulsory as soon as possible. All these prime major bus stops like Margaon, Panjim, Perne, Vasco,
पोंडा काणकोण लोक पालोलें भोताय बट गायडन्स दिवपाक कोण ना वी गो आउट ऑफ द कंट्री एनीवे यू गो यू सी यू हॅव अ ट्युरिस्ट प्लेस गिवींग द इन्फॉर्मेशन मडगांव कदंबाक वयले कितें आहा पयलीं भलो दिसतालें आतां झाडांय माला आनी तें सारकें वगत दिसता कांय खबर ना थिंगा कितें जालें तें कोणाक कांय दिसता पडना सो मेक दॅट कंपल्सरी घाल थिंगा एक ट्युरिस्ट सेंटर घाल एक जाग घे आनी एक बारीक एक ल्हान प्लेस लयत घाला जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर वेन यू टॉक अबाउट बीच क्लिनिंग आमगेले आय हॅव टू मेजर बीचीस म्हगेल्यो कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंग म्हणटा आमगे ते जाग्यार Honourable जायना member. Speaker, sir, under Rule 16, I would like to move the motion to the extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion, the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, when we talk about beach cleaning, I just want to bring to your notice, Honorable Ministeraच्या की कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंगाचेर मातशें नदर घाल तुगे कोण एजन्सी आहा तांकां सांग हिंग ते पावताय ना पावताय ते सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर देर आर मेनी प्लेसीस लायक हॉटेल्स आय मीन टू से इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी विदाउट प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय तांकां विदाउट प्रॉपर लायसन्स CRZ नॉर्म्स तेमी मोड्याय सारके इवन नाव ड्युरींग रेनी सिजन दे आर ऑपरेटींग आनीक तितूंतले 95% गोंयकार न्हू भायले आय एम नॉट सेईंग गोंयकार इलिगल करपा दी म्हूण बट हे भायले जाण मनीस येवन आमगे गोंयकारांक ते लोकल पंच मेंबरांक लोकल्सांक शापोत सांगताय आनी इलिगल आजून चलयताय यू मेक अ सरप्राईज विजीट चॅक कर हे आय डोंट वॉन्ट टू नेम बट आय वील टेल यू द नेम्स वीच आर दीस प्लेसीस 5 प्लेसीस इन खोला वेर दे आर ऑपरेटींग सो प्लीज टेक नोट ऑफ दीस हे ताबडतोब बंद जावपा जाय तांकां प्रॉपर सॅनिटेशन ना सोकपीट ना सेप्टीक टँक ना उदक सगळें आख्खें वेस्ट आख्खें वयता तूं कळटा आनी सांगना सो सी इफ दे हॅव दीस कित्याक गोंय आमगे पेडे जाता तेंगे कांय ना ते हिंग जोडपा येयले ते पयस म्हणटा गुतले वयतले आमगेले झाड मारले तेमी रॉक्स फोडे काबार केला सम हॉटेल्स डोंट हॅव एक्सेस ऑल्सो बट परमिशन्स आर गिवन सो सी दॅट इट इज नॉट डन आमगे गोंयकारांक कोणें केल्यार तुमी लोकले धोतले आनी गोंयकारांक तितली नोता बीन म्हळ्यार ती म्हाका चडशी गोंयकारांक म्हळें हे सावथाक कोण चोयता आनी आमगे गोंयकार न्हू सगळे भायले सो गोंयकारां पासो न्हू भायल्या पासो तूं प्लीज सी टू दीस स्पीकर सर काबू देराम फोर्टा आमगेलो आनी सारको फामाद हांवें पयलीं उल्लेख केल्लो हे फोर्टांक जायते लोक ट्युरिस्ट येताय देर आर लेडीज कमिंग दादोल म्हणटू सोड खूंय तरी उबो रावपा जाता बट बायलांक देर इज नो टॉयलेट चेंजिंग रूम नाय एक रेस्ट रूम ना कांयच ना थिंगा जाग येताय म्हाका सुद्दां आफ्टर दॅट आमगेल्या मिनिस्टरान लास्ट टायम हांवें केन्ना तेन्ना सेक्युरिटी गार्ड्स तरी दवरले थिंगा बट देर इज नो फॅसिलिटी इन दीस फोर्ट सो म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवन हें करपा जाय स्पीकर सर तेच भाशेन बेतूल फोर्ट आहा ऑनरेबल सुभाष सराव मिनिस्टरा कडेन उलयला आमी छत्रपती शिवाजी महाराजागे दिसाक येताय बरें एक फंक्शन करताय वयताय मागीर कांय ना ते थोडो जाग आहा तो कस्टम्साचो आहा तो जागो टेक ओवर कोराय डू समथींग फॉर दॅट प्लेस एटलीस्ट द लोकल्स वील अर्न समथींग एक ट्युरिस्टीक प्लेसूय जातली मेंटेन जातलो तो फोर्ट सो तेंवूय केन्ना स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें उगडास केल्लो आतांय उगडास करता हें मातशें जावपा जाय स्पीकर सर वॉट द लँड वॉट वी हॅव इन IDC 8 लाख आनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर आय आज बोवाळ जाल्या सानबानाचेर आनी केपें हो जागा आहा म्हणटरी जाय जाण म्हाकाय जाताय म्हाकाय फोन कोताय आमगेलें इतलें म्हणणें जे लोकां नाका लोकां दिसता इट इज बॅड एंड इट हॅज प्रूव टू बी बॅड आय एम नॉट सेईंग दीस वाऱ्यार उलयना इट इज प्रूव टू बी देर आर लॉट ऑफ डेथ्स हॅपन ड्युरींग सानबर्न ड्रग हें जाता लॉट ऑफ ड्रग्स यूज ड्युरींग दोज फेस्टिवल्स देर आर आनी फेस्टिवल करपा जाय थिंग कोराय बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक आय एम टेलिंग वी डोंट वॉन्ट टू हॅव इट इन दॅट प्लेटो आमगेले बेतूल प्लेटो वी डोंट वॉन्ट सनबर्न इन द सिमिलर वे देर इज अन लास्ट टायम आय हॅड पूट दीस प्रोपोजल आनी म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजेर चोयत म्हणलें फॉर ड्रोन्स आनीक थिंगा एक एअर स्ट्रीप करपाक and if that airstrip can be used for skydiving, that is the best place.
Speaker sir, just 15 days back, one of my friend had gone to Dubai only for to get air skating but now she got this date after almost 7-8 days. Anik, she had gone at 7 o'clock and take a 12 skydiving appointment made. That also almost 15,000 per person. Anik, titung alotini 80% are Indians. Very surprising for that skydiving, 80% in Dubai, it was Indians. So amge somatari ingtari eso skydiving jata. Why we people have to go to Dubai? So kon paisa to itolo, te paisa amtari 500,000 keldale ring mark soda. Madam Speaker, just give me 5 more minutes. So that can be promoted here. You use this land for better this, not for other things which amge goinkara nakte. So mark this one more proposal of yours was there. Parshuram Bore and Aero iconic structure. I think this proposal was there. Maksada Honorable Chief Minister na sangpaze ye proposal ye which is non-destruction kaina. And this can be taken into account. We are ready as a MLA, as the Panchayat, local body, we will support you all. हम बरे असो जाग्यार 4 लाख स्क्वेअर मीटर 8 लाखाचे आणि कितें बरें हॉल्ड करूया बट 4 लाखाचेर हे स्ट्रीप बीन हाळी स्काय डायविंग केलें न्हू दॅट लॉट ऑफ स्कोप जायत एम्प्लॉयमेंट जातलें थिंगा प्लेसूय डेव्हलप जातली. स्पीकर सर, when I talk about amgele demand on this amgele IT. Speaker sir, there was a scheme for ST, SC and many students had applied for free computer course, IT department. And Maksoda IT has not renewed, department has not renewed this scheme and applications tesi pending ahe. Maksoda government for the last 4 months scheme is kept on hold. Maksoda ikitya keल्या ते म्हाका खबरना होल्डात दवरली ते आमगेले जायते ST, SC भाव आहे ST चडशी भुरगीं आहाय तांकां ही स्किमीची फायदो जाल्लो हो अजून पासून तुवें ती स्कीम होल्डात दवरला दॅट हॅज टू बी डन. आनी एक तुका हांव देव बरो करूं म्हणटा स्पीकर सर आमगेल्या मिनिस्टराक कित्याक मोरपिल्ला ह्या जाग्यार तुवें आमकां टावर दिलो आफ्टर सो मेनी इयर्स पीपल नेटवर्क थिंगा भुरग्यांक मेळनासलो सो दॅट वर्क इज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट. देव बरो करूं. देर आर 3 more places in बारशें आमगे खोला. Those 2 places I need BSNL towers that has to be taken account. So speaker sir, with all this तितूंतले आनीक स्पीकर सर इसरो लावन टुरिजमाक तुवें आमकां बाब गणेश गांवकार देव बरो करूं म्हणटा बेंचूच दिताय म्हणटा म्हाका सुद्दां बेंचच्या बारार म्हाका थोडे लायट हाय मास प्रॉमिस केल्ले. I don't say it high but mini, so which 5 arms or something. There are places where in Avelde Datta Mandira kode आमगेले घालपा येता आज दिता हालदीत कोण परी आमगेले चेअरमॅना बरें गेल्लो. So then he has promised me, please give me this. आणि एक देव बरो करूं म्हणटा there are 4 hotspots we have free Wi-Fi आमकां दिल्याय which we are putting in Badli, Avelde, Kepe municipal area, sports complex. So whatever has been given, I thank you for that. And whatever issues what I have raised now, please see to it and satisfy us. Dev baro. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Tourism and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव तूं राव मरे उलोवपाक जाय तूं कितें आनी स्पीकर सर एक स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक कित्याक जेन्ना पासून तेंच्यांनी चार्ज घेतला त्या पासून टुरिजम डिपार्टमेंटाक खंय तरी ट्रॅकार हाडपाचो ते खूब प्रयत्न करतात. पूण हांव थोडे पॉयंट्स नोटिसान हाडून दिवंक सोदता तेंच्या डिमांड नंबर 78. स्पीकर सर टुरिजम म्हणटात ते आमचे म्हणजे गोंया टुरिजमाचेर चलता आनी म्हाका दिसता टुरिजमाचेर मेजर फोकस करपाची गरज आसा. आनी म्हाका 2023 जो तेंच्यांनी आन्सर म्हाका दिला हांवें जेन्ना एलक्यू 17/7/2024 क्वेश्चन नंबर एलक्यू नंबर 9A रिप्लाय तेंच्यांनी दिला की 2023 81 लाख डोमेस्टीक टुरिस्ट येयल्यात आनी 4.5 लाख
फॉरेन टुरिस्ट येयला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांगा डिपार्टमेंटान सिरियसली घेवची गरज आहा, कित्याक आमी कंप्लिटली फोकस करता बरें टुरिजम जावचें म्हणून. आनी बरें जर टुरिजम जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलीचे बरे टुरिस्ट हांगा, क्वॉलिटी टुरिस्ट हांगा येवपाक जाय, जे हांगासर खंय तरी कमी जायत आहा, रिड्यूस जायत आहा. डॉमेस्टीक टुरिस्ट आमकां येतातूच. डॉमेस्टीक टुरिस्टांनी म्हाका दिसता ते म्हणजे खंयच्या प्रत्येक स्टेटींतल्यान गाडयो घेतात, बसतात, खंय स्टोव घेवन जेवण करतात. आमकां असले टुरिस्ट नाका, आमकां बरे टुरिस्ट जाय. तेका लागून आमकां प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी तेका लागून टुरिजम डिपार्टमेंट वेरियस रोड शोज एक्झिबिशन करतात. आतां जेन्ना इंटरनॅशनल रोड शोज एक्झिबिशन करतात तेन्ना इतलेंच हांव नोटिसान हाडून दिवंक सोदता की ते एक्झिबिशन जे आहात ते मेजर एक्झिबिशन आहात ते तेंच्यांनी घेवचे ना न्हू. फॉर एग्जाम्पल WTM, ITB बर्लिन हे मेजर इव्हेंट्स, हे मेजर एक्झिबिशन जेणे करून थंयसर एंटायर वर्ल्ड थंयसर पार्टिसिपेट जाता आनी गोवा थंय टुरिजमाक बूस्ट करपाक आमकां बरें पडटा. म्हणजे डिपार्टमेंट ते थोडे एक्झिबिशनाक वचपाची गरज आहा. पूण म्हाका दिसता थोडे रोड शोज फॉर एग्जाम्पल पॅरिसाक जावं किंवा आनी इतर एरियांनी जाता ते कांय फायदो ना. ते उलयता मरे. सो तेका लागून कांय म्हणजे बेनिफीट कांय मेळना, कित्याक थंयसर जे एक्झिबिशन्स जातात फॉर एग्जाम्पल जे रोड शोज ते इंटरनॅशनल करतात थंय आमी रोड शो म्हटल्यार कितें, खूब जाणांक आजून पर्यंत कॉमन मनशांक आमकां रोड शो म्हटल्यार खबर ना. भायर वयतात आमी ट्रॅव्हल एजंटाक त्या कंट्रीचे आपयतात आनी थंयसर आमी एक हॉटेलान मिटींग घेतात, तांकां सांगतात आमी टुरिजम कशें आमचें गोंय टुरिजम कशें आहा, तुमी कित्याक येवपाचें हें आमी एक्सप्लेन करतात. सो 2-3 वरां खातीर आमी इतकें स्पेंड करता. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर इतली रिक्वेस्ट करता की एक सजेशन, जे इतले पयशे आमी मोडटात 60 लाख 70 लाख जे रोड शो एक्झिबिशन मोडटात थंय आमी विज्युअल ब्रँडींग फॉर एग्जाम्पल दुबय जे येदे व्हडले टावर्स आहा थंयसर टावर्साचें विज्युअल ब्रँडींग जर आमचे गोवा टुरिजमाचें करीत ना, फॉर एग्जाम्पल सिंगापूर जावं किंवा UK जावं थंय जे सिटी बसीस चलतात त्या सिटी बसीर ब्रँडींग जर टुरिजमाची करीत जाल्यार म्हाका दिसता जे लोकल थंयसरले आहात जे म्हणजे जे टुरिस्ट जे भायर एब्रॉडाक भोंवपाक सोदतात फिरपाक सोदतात तांकां एक विज्युअलायज थंयसर दिसतलें बाबा हां गोवा. नाजाल्यार आमी कितें करता टुरिजम डिपार्टमेंट वयता एका हॉटेलान ट्रॅव्हल एजंटाकूच सांगता. सो ह्यो थंय फंड्स ना युटिलायज करता अशें ब्रँडिंगेक जर युटिलायज करीत म्हाका दिसता आमकां खूब बेनिफीट जातलो. आनी ह्यो जो रेशो आहा जो रिड्यूस जाला फॉरेन टुरिस्टांक तो खंय तरी वाडटलो आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट हे वाडत आहा ते खंय तरी कमी जावपाक जाय. कित्याक सांगता आतां डॉमेस्टीक जे एक्झिबिशन्स रोड शोज आहा हांव जाणा की ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांकांय खबर आहा की B कॅटेगरी केला. आतां इंटरनॅशनल रोड शोज आनी एक्झिबिशन हे A कॅटेगरीक मेळटा. A कॅटेगरी कोणाक इंटरनॅशनल जो एक इव्हेंट केल्लो आहा तोच तेतून म्हणजे सिलेक्ट जाता. आनी B कॅटेगरीन कोण आमी केल्ले एक्चुअली कित्याक डिपार्टमेंटांनी केल्ले की B कॅटेगरीन बारीक सामान्य आमच्या गोंयकारांक खंय तरी काम करूंक जाय आनी तेची क्रायटेरिया दिवयलेली. आनी आतां कितें जालां B कॅटेगरीन भायले म्हणजे गोंयच्या भायले पार्टिसिपेट जावंक लागल्यात. सो म्हाका दिसता की तूं गोवा म्हणजे इंडियेबल प्रमोशन करताय रोड शोज आनी एक्झिबिशन ते तुवें फक्त 2 मेजर एक्झिबिशन्स आहात. एक आहा साठे दिल्ली आनी OTM मुंबय हे मेजर एक्झिबिशन्स जे आख्खे इंडियेभर बरे म्हणजे सगळे स्टेट्स पार्टिसिपेट जातात थंयसर. सो हे 2 सोडले जाल्यार बाकीचे मध्य प्रदेश करतात, केरला करतात. म्हाका दिसता हे वेस्ट ऑफ मनी आनी वेस्ट ऑफ टायम. कित्याक जे डॉमेस्टीक आमी एक्झिबिशन रोड शो करतात ते खंय तरी आमी प्रमोट करपाक जाय. कोस्टल बेल्ट सोडून इंटिरियर जे टुरिजम आहा आमचे गोंयचे इंटिरियर चर्चीस जावं टेम्पल्स जावं किंवा आमचे नॅचरल जे सगळे विलेजीस आहात जे प्रमोट करपाक जाय हांगा फोकस करून हांगा कॉन्सन्ट्रेट करून हे डॉमेस्टीक हांव म्हणना की हांकां दिवं नाकात, हांकां दिया पूण B कॅटेगरीन दिया पूण दुसऱ्या भशेन दिया जेणे करून आमचें एक्चुअल गोंय कितें तें दिसोंक जाय. स्पीकर सर एकूच उदाहरण दिता. हांव देहरादून गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडागेर एक दीस विजिटाक गेल्लो तेन्ना तेची आवय म्हाका सांगता हे इम्पॉर्टन्स ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आयकचें. हांव विजिटाक गेल्लो तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडाच्या तेन्ना तेची आवय म्हाका सांगता हाँ गोवा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने 2 साल पहले प्लान किया था मेरे पति के साथ लेकिन हमारे बच्चों ने वो कैंसिल करने के लिए बोला है. क्यों?
क्योंकि गोवा इस उम्र में तुम गोवा जा रहे हो, गोवा जाने की ये उम्र नहीं है, यंगस्टर्स जाते हैं एन्जॉय मौज मस्ती करने के लिए. म्हणजे आमचे म्हणजे इंडियन टुरिस्ट जे येतात ते कितें चिंततात ते पळयात. म्हणजे गोवा म्हटल्यार कितें चिंततात हे तेंचे थॉट्स आहात, हे मायंडसेट ह्यो खंय तरी चेंज करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आहा तूं केपेबल आहा आनी तूं करूं शकता हे म्हणून. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो तुवें आनी हे चेंजीस मातशे करून घेवचे. स्पीकर शेक म्हटल्यार न्ही आमचे लोकल्सांचे पोट, म्हणजे टुरिजम म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जे आहात तेंचे ते पोट, म्हणजे ते तेचेरूच सर्वायव जातात 6-7 महिने 8 महिने कितें तरी बिझनस करून. आनी म्हाका दिसता लास्ट टायम मातशें 1-2 महिने डिले जाली शेक दिवपाक, पूण हे खरेंच बरें बेगीन म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटात तुवें हे केलें की आतां ह्या फुडल्या म्हयन्याच्यान तेंचें रिन्युवल आयच्यान रिन्युवल स्टार्ट केलें. खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी डिपार्टमेंटाकूय तेंच्या एंटायर स्टाफाक की फास्ट तेंच्यांनी प्रोसेस सुरवातूय केला. म्हणजे शेकांचेर करता आसतना इतलीच रिक्वेस्ट आहा, सिंगल विंडो क्लियरन्स हे इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक आयज तुमी तेंकां शेक अलॉटमेंट दितात पूण मदींच खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वयतात, तेंचे ते टँक्स पळयतात, परत तेंकां नोटिसीस घेतात. खंय तरी जेन्ना तुमी एलोकेट करतात तेंकां जागो तेन्ना तुमी तेंचे कडल्यान पयशे घेतात. पयशे घेता आसतना सगळे विथ परमिशन तुमी दिवपाक जाय. कित्याक तुमी दिले जाल्यार खंय तरी तेंकाय बरें दिसतलें बाबा आमकां खंय वचपाचें करा. नो डावट तुमी फीज वाडयल्या ती रिड्यूस करा, ते पर्टिक्युलर कितें लायसन्सीस आहा ते तुमी नॉमिनल चार्जीस करा, पूण तेंकां सिंगल विंडो क्लियरन्स करा, जेणे करून आमच्या स्थानिकांक खंय तरी इजी बिझनस करपाक मेळटलो. स्पीकर सर, हांव लास्ट टायमूय असेंब्ली सेशनान सांगला, तेच्या पयलीं सांगला, सर्वेलन्स कॅमेराज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांवें रिक्वेस्टूय केल्ली की जेन्ना सांगलें डिपार्टमेंटा कडेन हांव मिनिस्टर उलयला तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी कितें सांगलें, जागो आयडेंटिफाय कर, जागो घालपाक. स्पीकर सर, जेन्ना शेक्स आमी दितात, गव्हर्मेंट शेक्स जेन्ना बिचांचेर दितात, त्याच शेकांचे 1-2 ओनरा कडेन उलोवन थंयसर आमी टुरिजम जेन्ना सिजन आसता तेन्ना थंयसरूच तेंच्या शेकाचेर वयर बारीकसो एक टावर कसो घालून थंयसर सर्वेलन्स कॅमेरा घालूंक मेळटलो, जेणे करून जो क्रायम रेट आहा, क्रायम रेशो आहा जो कोस्टल बेल्टार जाता तो खंय तरी रिड्यूस जातलो. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. दुसरें स्पीकर सर, एनक्रोचमेंट आनी लास्ट टायमूय उलयलो, आतांय परत उलयता. तुका कितले कडेन रिक्वेस्ट केल्या त्या रिक्वेस्टाक तुवें डिमार्केशनूय केलें एनक्रोचमेंटाचें, पूण तेचेर फुडें एक्शन कांय जायना. आयज गोंयकार कोण एनक्रोचमेंट करनात, पूण हांगा भायले लोक येयले ते बिचाचेर दर्यार पावल्यात सगळे एनक्रोच करून. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम जाला, पूण तेंचेर टुरिजम प्रॉपर्टीन भितर सरल्यात. खंय तरी तेंकां बंद करपाची गरज आसा. जाल्यार आयज एकटो गेला, फाल्यां 4 जाण वयतले. हेंकां खंय तरी कंट्रोलान हाडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार कोस्टल बेल्टार त्या दिसा एनिमल हजबंड्रीचे डिमांड्स आसले आनी क्वेश्चन आसले तेन्ना रेज केल्ले. कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हे वाडलेले आहात, प्रत्येक बिचार वाडल्यात. आनी टुरिजम जेन्ना आमी बरे ट्युरिस्ट म्हणटात, बरे टुरिस्ट येवंक जाय जाल्यार गोरवां आनी कुत्रे जर बिचार भोंवंक लागले जाल्यार बरे कोण येवचे ना. आमचे हेच म्हटल्यार स्टोव घेवन बसतात पळय टुरिस्ट, तेच येतले. हे खंय तरी एनिमल हजबंड्री आनी तुमी बसोन कितें तरी वे आउट हेचेर काडपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार टुरिस्ट पुलीस. हांव जाणा तूं वर्कआउट करता तेचेर कितें तरी येतलो, पूण 2 वर्सां जालीं आमी आमदार जावन आनी आमी रिक्वेस्ट करीता. म्हाजे एंटायर कोस्टल बेल्टार 2 जाण, एका बिचार 2 जाण पुलीस, आनी ते फक्त सकाळचे आसतात, 7 ते 7 आसतात. त्या दिसा तुवें क्वेश्चन अर्जाक म्हटलें 7 ते 7 सकाळचे, पूण आमकां आयज गरज आहा. कित्याक सकाळ मेरेन पार्टेज करतात, बिचाचेर पर्सनली बसून कोण एन्जॉय करूंक सोदतात, पूण थंय क्रायम रेट तेन्ना वाडटा. तेन्ना टुरिस्ट पुलीस 24 hours टुरिस्ट पुलीस जाय, स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींत. कित्याक तुका खबर आसा आख्ख्या संवसारांतल्यान टुरिस्ट आहात ते मोरजी मांद्रे येवपाक सुरवात जाल्ले, आनी आमकां क्रायम रेट ह्यो कंट्रोलान हाडपाक जाय. स्पीकर सर, इव्हेंट्स. स्पीकर सर, हांव आयज आमी पळयतात कितलींशींच वर्सां टुरिजम डिपार्टमेंट इव्हेंट्स म्हणटात ते पणजेन, चडशे पणजेन करतात. पूण गेल्या वर्सा फूड फेस्टिवल म्हाका तेणी मोरजे दिल्लो, आनी तो स्वता येयला, स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयला, केदारूय येयला आमचो. तेणी पळयला क्रावड कसो आहलो तो, म्हणजे डबल द क्रावड ऑफ पेंजीम. म्हणजे आनी रिस्पॉन्स इतलो बरो आहलो. सो जर कोस्टल बेल्टाक खंयच्या हांव म्हणटा मांद्रेच दिया, कितलेशेच कोस्टल बेल्टा, हे कोस्टल बेल्टाक जर आमी इव्हेंट्स अशे करपाक दीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट जे आहात थंय एन्जॉय करतले, आमचे लोकलूय एन्जॉय करतले, आनी तो एक्चुअली सक्सेसफूल जातलो इव्हेंट. कित्याक आमी फूड फेस्टिवल पणजेन जर केलो, पणजेन कोण येतले? पणजेन टुरिस्ट येयना, टुरिस्ट सगळे कोस्टल बेल्टाक आसतात. सो असले इव्हेंट आहा ते कोस्टल बेल्टाक जावंक जाय. आनी प्रत्येक तालुक्यांनी डिफरंट प्रत्येक तालुक्याक एक कॅलेंडर करून प्रत्येक तालुक्याक एक बारीक बारीक इव्हेंट्स कसले दिवपाचे. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार GTDCचे प्रॉपर्टीज.
स्पीकर सर आयज आमी पळयतात कितलेशे GDDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन्ड आहात आनी तेचेर कोणूच लक्ष दिना. उदाहरण हांव तेका दिवंक सोदतां. आशवे आमी पार्किंग एरिया बांदल्या GDDCन, ती तशीच पडलेली आहात. सांजच्या टायमार गोरवां थंय असतात, ती बसतात, कोणूय हाडून गाडयो लायतात. थंय टॉयलेट एक बांदला, तो अनमेंटेन्ड आहा, थंयसर कोण टॉयलेट यूजूय करना, तो लॉक केल्लो. थंय दुसरे STP घातल्या, थंयसर ते पंप बंद पडल्या. तूंय म्हाज्या वांगडा विजिटा केल्या, तुवेंनूय पळयल्या परिस्थिती. जर ते कोण तुमी जर तेचेर मेंटेनन्स करना ना, तुमकां जर त्रास जाता, तो कोणाक तरी प्रायवेट चलोवंक तरी दिया, स्थानिकाक चलोवंक दिया, भायल्याक पूण चलोवंक दिवं नाकात. लोकलांक कोणाक तरी चलोवंक दिया, रेस्टॉरंट घालून दी, नाल्यार आनी कितें करून जेणे करून तुमकांय रेव्हेन्यू येतले आनी आमचे स्थानिक खंय तरी 4 जाण कामाक लागतले. दुसरे आनी एक GDDC प्रॉपर्टी मालप्या रेल्वे स्टेशनाच्या ऑपोजीट कितलीशींच वर्सां जाली लिजार दिली आनी आजून पर्यंत तेचेर कांयच जायना. तश्याक तशें कोणाक तरी अलॉट जाल्ली ती लिजाचेर, पूण ती फुडें कांयच जायना आनी तशी आयडल पडलेले भूत बंगला जाल्ले आहात ते. सो तेचेर लक्ष द्या. अशे कितलेशे GDDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन म्हणजे अनटच, म्हणजे कोण पळयना तेंकां आनी कांय ना, तेचेर लक्ष दिवपाचें आयडेंटिफाय. हे 2 तुका पेडणे तालुक्यांतले हांवें सांगले, तेचेर मातशें इमिजिएटली तुवें लक्ष दिवचो. स्पीकर सर आमी सदांच ब्रँडींग आतां ओदो म्हणटाले इंटरनॅशनल आमकां ब्रँडींग जावंक जाय. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग हे हांव नको तुज्या टर्माक तरी ना, हेच्या पयलीं चलतालें, तेच्या मदीं खंय तरी बंद जाला. इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी थोडे कंट्रीज इंटरनॅशनल कंट्रीज आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां सिलेक्ट क्वॉलिटी टुरिस्ट येवंक जाय. आनी ते इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग करतना बरे चॅनल्सांक, फॉर एग्जाम्पल BCC, CNN असले चॅनल्स जे आहात तांकां तुमी ही गोवा कितें ते प्रमोट करपाक तेंच्या चॅनलार दिवपाचे. सिलेक्टीव कंट्रीज जेणे करून थंयसर आमकां टुरिजम येतलो. सो हे एक नोट डावन करून घेवचें तुवें, कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर दुसरे लायफगार्ड. आयज लायफगार्ड म्हणटात ते बऱ्यापैकी काम करतात. त्या दिसा डिबेटूय जाल्या क्वेश्चनाचेर. म्हाजे 1-2 इन्सिडंट जाले, पूण आमी रातचे आतां म्हणटालो टुरिस्ट पुलीस जाय, कित्याक रातचे कितें इन्सिडंट जाता तेका कोण जबाबदार, हो क्वेश्चन म्हाका पडटा. जेन्ना लायफगार्ड आसात, दृश्टीक तूं टेंडर दिल्लो आहा, तो काम करतात, लायफगार्डाचें काम बऱ्यापैकी करता, पूण मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज कितें आहात ते मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज इम्पॉर्टंट आहा. फॉर एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट, सर्फिंग बोट हे लेटस्ट येयला. सो हे मातशें लक्षांत घेवचें. जर हे जाता शक्य जाता जाल्यार गोंयान हे रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट सर्फिंग बोट आसता ती रिमोटाचेर चलता. सो लायफगार्ड इमिजिएटली कोण बुडटा जाल्यार तो रिमोटाचेर ती सर्फिंग बोट रिमोटाचेर तेचे कडेन धाडूंक शकता आनी मागीर तो वचून ताका सेव करूंक शकता. हे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी मातशें इम्प्लिमेंट करचे. स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फिशरमॅन्स आमचे आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स आहात आनी टुरिजमूय चलतात. फॉर एग्जाम्पल आरांबोल हांगासर वॉटर स्पोर्ट्स करपाक स्थानीक दिना, लोकल दिनात. कित्याक दिनात? एंटायर तो बेल्ट आहा तो फिशरमॅन्साचो, पूण थंय टुरिजम चलता, शेक आहात, सगळे गोश्टी चलतात, पूण बोटींग करपाक दिनात. कित्याक? तेंच्यांनी आपूण प्रोटेक्ट केला. आनी अशे गोश्टी अशे एरियाज आयडेंटिफाय टुरिजम डिपार्टमेंटान करचे आनी फिशरीज डिपार्टमेंट स्वता बसून हे तेंकां तेंची एरियाज आहा तेंची सेफगार्ड करपाची. नाल्यार आमी कितें करतात, कमर्शलायज जर सगळें करूंक वचत जाल्यार आमचे स्थानीक जे हेचेर पोट भरतात ते खंय तरी तेंच्या पोटा आड आमी येतले. ह्यो मातसो एक लक्षांत घेवचो. स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 IT. स्पीकर सर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमच्या श्री नरेंद्र मोदीजीन तेंच्यांनी 2016 IT प्रोजेक्ट. How much time do you need? 2-3 minutes. IT प्रोजेक्ट हांगा तुया गांवांत हांगा EMC हांगासर हे सुरवात केल्ली, पूण आयज खंय तरी कितलीशींच वर्सां जालीं ती पेंडींग आहा. 8-9 वर्सां जालीं तशी पेंडींग आहा. हालींच आमी विजीट ऑनरेबल IT मिनिस्टरान आमी विजीट मारले, फुडें चल्ल्यात. त्या दिसा पयर मिनिस्टर नासतना CMनूय आमच्या मिटींग घेतलेली आनी खंय तरी फुडें प्रोसेस आहा. पूण थंय जाता तितक्या बेगिनात बेगीन काम करपाक जाय. आमकां 6 लाख स्क्वेअर मिटर आमच्या स्थानिकाची गेल्ली आहा. तांकां खंय तरी जस्टीस जाय. हांव जाणा तांकां तूं ऑफिशियली कांय करूं शकना, पूण खंय तरी आउट द वे तांकां खंय तरी जॉब्स किंवा थंयसर कितें कॅन्टीन किंवा कितें चलोवपाक थंयसर कितें तेंचे पोट भरता तशें कितें तरी एक प्रोविजन करचें आनी बेगिनात बेगीन हो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर. कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्ले आमकां 5,000 तरी जॉब मेळटले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक. आयज आमी वाट पळयतात, आमचे सगळे भुरगे यंगस्टर्स जे अनएम्प्लॉयड आहात ते वाट पळयतात की 5,000 जॉब हे केन्ना मेळटले. हांव जाणा 25,000 तुमी म्हटल्यात, पूण आमकां 2,000 सुद्दां दिले जाल्यार बरें आहा. कित्याक लिंक रोड जो तुजो आहा तो आजून पर्यंत ना. तूं डायवर्जन केला, पूण ते स्पीड अप करून बेगिनात बेगीन ते काम सुरवात करा. जे प्रोजेक्ट्स तुमचे जेंच्यांनी प्लॉट तुमी अलॉट केला ते प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन सुरवात करपाचो प्रयत्न करा. आनी
IT डिपार्टमेंटान जाता तितके फास्ट हे कंप्लिशन करपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Shri Digambar Kamath ji. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this House today, especially demand number 78, tourism, demand number 82, information technology, and support the demand and oppose the cut motions. Speaker sir, tourismaचेर उलयता आसतना म्हाका एकच सजेशन करपाक जाय. एक बिल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ड्राफ्ट केला ऑन टुरिजम आनी त्या बिलाक लागून खुबश्यो चर्चा अस्वस्थता अशी तयार जाल्या. ते सगळ्या आमदारांक वचून मेळटा. माय रिक्वेस्ट टू द मिनिस्टर इज दॅट ही शूड टेक ऑल दोज स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडन्स. ताणें एक प्रेजेंटेशन दवरिल्लें आमदारांक. अनफॉर्च्युनेटली इट वॉज आय थिंक पोस्टपोन. पूण तरी आसतना सगळे स्टेक होल्डर्सांक मेळून तांचे जे कितें डावट्स आसा त्या बिला समज ते डावट्स क्लियर करप अत्यंत गरजेचें आसा. नाल्यार बारीक हॉटेलवाले आनी दे हॅव सम एप्रिहेन्शन्स वीथ रिस्पेक्ट टू सर्टन क्लॉजीस. हांव डिटेल वचून पळोवना, म्हाकाय मेळ्ळा तें बिल. बट स्टील आय फील दिस शूड सॉर्ट इट आउट बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द हावस. स्पीकर सर, आतां म्हजे कलिग्स बिचाचेर उलयले आनी इट इज अ रियलिटी. बीच क्लिनिंग एजन्सी आसा. दे आर सपोज टू कीप द बीचीस क्लीन. पूण तांचे परफॉर्मन्स ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन जायना. आय वील रेफर ओनली टू सम बीचीस इन सावथ गोवा. थंय पळयलें जाल्यार तुका कळटा की जशें काम बीच क्लिनिंग एजन्सी कडल्यान एक्सपेक्टेड आसा तशें काम थंय जायना. सो वी शूड हॉल अप दोज बीच क्लिनिंग एजन्सीज किंवा ताजे कोणी ऑफिसर्स किंवा कोणाकी तरी कमिटी करून कितें करून दे शूड विजीट द बीचीस एंड सी कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाता कितें जाता तें. जाल्यार इम्प्रेशन goes wrong. I would request the minister to look into this. दुसरें एक आतां म्हजे कलिग्सांनी सांगलें की शिगमो कार्निवाल फेस्टिवल जाता. शिगमो कार्निवाल फेस्टिवल गव्हर्मेंट आतां सगळे कडेन करपाक लागला. सगळे कडेन म्हणजे खंय सिटी सोडून पयलीं तो इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओन्ली 3 or 5 cities. मडगांव, पणजी, म्हापसा, वास्को बी अशें. आतां तो सगळ्याक जाता. एज ए रिजल्ट प्रायज मनी जो आशिल्लो पयलीं that must have been split and given to all the people. So hardly you get any funds. Now they give funds to the municipal council or the Shigmotsav committee. शिगम्याक म्हाका दिसता ह्या वर्सा 11,000 काय कितें 11,000 अशें कितें दवरिल्लें. ह्या खेपे 15 केल्या. कार्निवालाक 20 लाख 20 लाख आनी 15 लाख अशें. पूण दीस अमावंट इज नथींग. आतां उदाहरण आमच्या कलिगांनी सांगलें की फ्लोट्स करता पळय भुरगे ते फ्लोट्स करता. एक फ्लोट cost them 15 lakhs, 20 lakhs. And with prizes like, तशे prizes दवरलेले काय. So I would request the minister, तुम्ही करतले जाल्यार सारखे करा. समज पैसे चड ना जाल्यार मागीर रिस्ट्रिक्ट करा. पूण मोठ्या प्रमाणाचेर करा. 4-5 कडेन मेन सिटी आसा थंय करा. नाजाल्यार क्रावड सेम जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हाका दिसता केप्यां करतात, सांग्यार करतात, ह्या सायडीनी हांगा खंय म्हणजे 3-4 कडेन लागीं करता. क्रावडूय कमी आसता पळोवपाक. म्हणजे हे मातशें सरकारान लक्षांत दवरचें आनी प्रायज मनी वाडोवची. नाजाल्यार प्रत्येक खेपे खाजगी वी हॅव टू रेज द फंड्स फ्रॉम आउटसायड. म्युनिसिपालिटी हॅज टू रेज द फंड फ्रॉम आउटसायड. तशेंच जालां तें. परवरी मिनिस्टरा म्हणजे मिनिस्टरा परवरी करपाकच परवरी इज प्रायोरिटी. पणजी मागीर म्हणटलो. स्पीकर सर, मडगांव आमची साल रिवर पासीस थ्रू मडगांव. वेर्नाच्यान येता इट गोस अप टू कावेलोसी. आतां ते खूब फाटी डिसिल्टींग बी केल्ल्यान नाव यू कॅन एक्चुअली आतां पयर पावसांत तुका साल रिवर दिसती पडपाक लागली. फर्स्ट टायम आय हॅव सीन द सारकी क्लियर कट रिवर फ्लोईंग अशें दिसता. सो आय वूड रिक्वेस्ट मिनिस्टर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ थंय बोटींग बिटींग असलें कितें करून एक टुरिजम स्पॉट करपाचो. थंय चवथी कडेन गणपतीचें हें जाता, विसर्जनूय जाता. थंय ती एरिया मातशी डेवलप करून एक जर बोटी बी कितें घालत एक सावथाक एक एडिशनल टुरिजम स्पॉट मेळटलो वेर टुरिस्ट कॅन. आतां टुरिस्टांक आनी कांयच ना न्ही. हॉटेलांनी आतां रावता एक बाबा पयलीं तें एक वेर्ना वयर एक हें आशिल्लें गो कार्टींग आनी दे वर डुईंग व्हेरी वेल. कोण ते सिंघानियास यूज टू ऑर्गनायज ट्वायस इन अ इयर गो कार्टींग चॅम्पियनशीप.
and thousands of people used to come. All the people from 5-star hotel used to go to that Verna spot on the hill. Now that has also been discontinued. आमचे गोंयचे भुरगे खूब जाण बरे top हातूंत पाविले in go-karting competition. Now that has also been discontinued. I don't know for what. But now this minister should explore this possibility. I would request him. That is like you and this पळोवपा जाता. Similarly, Madgaon एक spring आसा. Tolsanjor spring at Akem. It's not a very oldly spring, but आमी ते एक 10-15 वर्सां पयलीं we had done it. सारकी बरी. That water is very this for medicinal purpose and people come there. ती मातशी एक ब्युटिफाय करपाक जाय. ती एक ब्युटिफाय करून दिलें जाल्यार आमचो थंय मातशें बरें जातलें. प्रश्न सुट्टलो. Speaker sir, from there I will come to information technology. The department has a laptop scheme for SC and ST students, meritorious students of 10th standard. Why not minister thinks of extending it to other students also, OBC and general category? Extend it to them also. Ultimately, you are giving only to meritorious. So think of extending it to general category and OBC category also. दूसरा एक, my request is, now MP LED चे under camera बसयतात. Under MP LED scheme, they fix cameras in various municipal areas. आता camera 2 वर्सांनी ते गेले, काय अर्थ ना. You spend 2 crore, 3 crore, because there is nothing, nobody thinks of maintenance. Now since IT department is there, why don't you think of taking over this maintenance, making some provision? Because this will, तांकां कॅमेराचो लायफ खूब आसता, but it has to be maintained properly. And आमचे सगळे सिटीनी सगळे म्हाका दिसता all municipalities cameras were fixed under MP LED scheme. I am 100% sure that not a single cameras are working in any municipality. Because there is no maintenance. Maintenance ताचे municipality कडेन काय provision ना. ते म्हणटा MP LEDतल्यान बसयला. There is no provision under MP LED to maintain those cameras. So my request to the minister is think on finding out some solution and see if you can make some provision for maintenance and take over this maintenance work of the cameras. Thank you, Speaker. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I'd like to speak on demand number 207882. Speaker sir, demand number 20, printing and stationery. Speaker sir, I had asked one LEQ about the availability of all the acts and rules of government, and it was informed that the acts and rules are available for sale, but several sections of public and mainly advocates had said that many of these acts are not available in the stock in the press, and hence it is need to be reprinted. They must verify कित्याक आमच्या MLA कालुसानी सेम नोट काडला, विरेशांनी काडलो आहा. Speaker sir, demand number 78, tourism. Speaker sir, तो order Renzil Baraldi already Holy Cross of Baraldi Sky Bell taxi उलयतालो, पूण ते आमच्या थोडी फायल गायलो आहा थिंगा. ब्युटिफिकेशन ऑफ होली क्रॉस ऑफ बराल्डी तेजे इन्स्पेक्शन जालो न्हय. म्हाका दिसता तेजो एस्टिमेटूय जाला, तेजो आतां टेंडर जावपाचो उरला आनी तेजें काम स्टार्ट जावपाक जाय. कित्याक एक प्लेस हिल जावपाक ते प्लेसीसान तुका टू वास्को पासून सोगळे तुका दिसता के सरावंडींग. सो ही फायल आमची मातशी बेगीन जावची म्हणून मागता. तेजे भाशेन अनेक फायल प्रोसेस इन्स्पेक्शन जालें, कन्सल्टंट घेवन गेला. क्रायस्ट द किंग आसोलनाचेर हो एक मॉन्युमेंट थिंगा आहा, जाय तो 1927 हांव बांदलेलो. असलोच एक सिमिलर मॉन्युमेंट कराची आहा, अरावंड 54 फीट हायट आहा तेका. जे ट्युरिस्ट थिंगा पास जाता थिंगा रावल बावल कोण वचना मुखार. थिंगा फोटो काडले, थिंगा रावतले, थिंगा टायम आपलो थिंगा स्पेंड करतले, मागीर मुखार वयतले. सो हांव मागता ही फायल जे तेजे आतां थिंगा पयलीं मार्बल घातलेले ते सगळे पिड्यार जाल्ले आहाय, प्लस ताजे सरावंडींग कितें लॉन घालपाक जाय, काय पेवर्स घालपाक जाय, सगळें आमी आर्किटेक्टा कडेन डिस्कस केल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ताजो एस्टिमेट जाला आसतलो. ही फायल टेंडर घालून हेजें काम चालू जावपाक जाय. स्पिकर सर, तेजे भाशेन एक दिगाबांद एक ब्युटिफिकेशन प्रोपोज केल्लें आहा. थिंगाय मिटींग जाल्या. थिंगा कन्सल्टंट येवन एक थिंगा ऑलमोस्ट 200 मिटर्स लेंथ
WRD कॅनल आहा तेजे जाय स्पेस आहा WRD NOC दिता आनी थिंगा फाटली 2 वर्सां थिंगा कल्टिवेशन करतात पयलीं थिंगा शेत रोयना आहलो ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा कल्टिवेशन हें आहा सो तो एरिया आमकां ब्युटिफाय करपाक जाय आहली आनी तेजें इन्स्पेक्शन जालें हे आमचे 3 प्रोजेक्ट हे म्हाका दिसता एस्टिमेटूय जाल्ले आसतले हे आमचें काम बेगीन स्टार्ट करपाक जाय तेजे भाशेन स्पिकर सर आमचे जायते चर्च आहाय चॅपल आहाय टेम्पल्स आहाय थंय आमचे हाय मास नाय म्हाका जाय ते खंय नाय थिंगा म्हाका घालून दिवचें म्हणून स्पिकर सर आतांच कोणें टेंडर फ्लोटींग मार्केट रिवर सालां प्रपोज केला आनी कोण बोटींग रिवर सालां पूण जेन्ना हे प्रोजेक्ट कितेंय हिंगा हाडटा थिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय असल्यो वस्तू थिंगा हाडचे न्हू पयलें ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कन्सिडर करपाक जाय हांव मागतां कसलेच प्रोजेक्ट थिंगा हाडून आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय तेंची लायव्हलीहूड पिड्यार करचें न्हू म्हणून स्पिकर सर tourism is a mainstream of our economy. Goa is looked upon as heaven by both domestic and international tourists. But we need to now introspect. Today what we see today in the name of tourism that is promoted by government is not clear. Rising urbanization, modernization, illegal conversion, Goa is fast losing its natural beauty and is negatively impacting the inflow of tourists. But we are busy promoting festivals and events that are giving bad publicity to the state. What we need is a sustainable tourism that is based on natural beauty of Goa, because that cannot be offered by other players. Speaker, sir, be it casino, sunburn, marina, all such unethical measures to promote tourism will boomerang on the state after some years, and hence we need to ensure that our Goa culture is preserved at any cost. Another issue is we too much focus on the tourist and hence neglect the rights and even simple demands of locals to have a peaceful life. Speaker sir, जायते फावटी आमचे शेकांचे अलॉटमेंट डिले जाता ताका लागून ते शेक ओनर्सूय जायते फावटी लॉसान पडटा तें टायमार जायना म्हूण टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड their business has become unsustainable. The issue created by self-driven vehicles is well known and it needs to be controlled properly. Speaker, sir, organization and promotion of our cultural event to attract tourists also need to be rethought. Tourism department has the responsibility of organizing Carnival and Sigmo, which are the major festival of the state. Every year, the number of places that this festival organized is increasing and losing focus. These are basically our local festivals, and the way they are organized in villages and the way they are portrayed in the procession floats in the cities are different. I think we need to instead promote this festival at the places that are being held in their natural setting and impress upon tourists to visit these places to get an ethical feel of such festival. For example, department has to support the village groups to have their carnival and arrange the facilities for the tourists to go to villages to participate. Sigma also is organized in so many places, and many of the noteworthy places such as promoted by the department of Ponda, Madol, Marcel, Shiroda, Dongri, Gambavli, Sangye, to name a few. Carnival at several places through birthdays, Taluk, Tiswadi, Salsets, Bandara and Diwar. Take tourists to places where they have been organized in their traditional form. This is not only the job of tourism department alone. We can have a coordination of departments and agencies like art and culture, information, publicity, tourism, archaeology. Speaker, sir, we have to concentrate on this type of event, but आमकी जाता focus करता जे controversial event. आता issues जाता तो आमचं South Goa sunburnaचं. Sunburn असले event आमकां South Goa नाकाय. आणि असलेच हेज्या पयलीं 10-15 वर्स पयलीं थिंगा लिला कॅसिनो हाडली तेन्ना आख्खो गांवचो लोक एकठांय जावन पयलीं आंबेली हाडली ती आंबेलीसान काडून तिका कुडबणां जेटीचेर व्हेली भायर आख्खो सावथ गोवाचो लोक एकठांय थिंगाची कॅसिनो बोट थिंगा काडली आयज ती काडून पणजे वयला सगळे कॅसिनो थिंगा ना जाल्यार ते रिवर्स सालां आसताले ते पिड्यार एनीथींग रिगार्डींग ड्रग्स आनी असले गॅमलींग असले प्रोजेक्ट आमचे सावथ गोवा नाकाय सो हांव मागतां जशी कॅसिनो काडली तेज भाशेन कडेन हो सावथ गोवा आमचो लोक थिंगा
सनबर्न जावपाक दिवपाना तेजे भाशेन म्हाका दिसता आतां सनबर्नाचो जे तांकां कांय परमिशनूय मेळना पूण बूक माय सायट चोयल जाल्यार तेंगे टिकेटींग सेल आहा आनी आतां मुखार सेल जावपाचें अशें तांचे दादागिरी अशें एक प्रेशर बिल्डअप करता गोवोरमेंटान तांकां दिवपाकूच जाय अशें म्हणून लास्ट टायम ते म्हणलें 23 तेंगे लास्ट म्हणून पूण आतां पत हांवें कळयलें आनी तेमी आख्ख्या सावथ गोवाचो पीस पिड्यार केला आतां लास्टाक खंय जातली ती खबर ना पूण ते असले इव्हेंट जे रिलेटेड टू ड्रग्स एब्यूज डेथ लिंक्स टू ओवरडोज ऑफ ड्रग्स ट्रॅफिक कॉयर्स लॉस ऑफ बिजनेस टू लोकल सावंड नॉयज पोल्युशन गार्बेज इश्यू रायज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज असले इव्हेंट असले आमच्या गोंयांत नाकाय आनी स्पेशली सावथ गोवा जे आतां हाडूंक सोदता कित्याक सोगटे ग्रामसभान आतां रेजोल्युशन केलो हांवें सावथ गोवा हो इव्हेंट नाका म्हणून स्पीकर सर we don't need fast track tourism. Goa has lot to offer. I think we need to work on lot on our basic infrastructure for tourists such as educated rooms, affordable transport, food, proper showcase of quality local products and taste of Goa rich heritage. The proposal moved by the department to introduce Tourism Sustainability Act has become controversial. Speaker, sir, what clarifications are from government? The blue flag status of Shiroda Beach, Tiswadi to LUP Makimalte Bashin, there is no move modern. But paper and check is can move aham, chalu aham. A confusion Zawpa Sheripana. Speaker, sir, demand number 82, information technology. We are in the age of information and knowledge economy. Artificial intelligence is impacting every sphere of life. Hence, IT department's role is in ensuring that Goa remains on the forefront of the revolution that is happening now is critical. The department is playing a role of consultant and implementer of e-governance initiative of all the departments of government. So also has important role to ensure promotion of IT industry, that is hotbed of entrepreneurship and employment. Honorable Minister of IT has been trying his best to attract investment in the field and to promote local entrepreneurship and startups through various schemes. But Digital Goa initiative, the basic issue of connectivity has not been solved fully. Connectivity even to the panchayat at village level is facing a lot of problems. Whether it's a technical or administrative, it must so padle. Harghar fiber initiative have not reached the people. The state data center facility is not being used just because the contract has not been renewed or tender floated. In the age of IT, such lengthy disruption are unheard of. The continuity of digital initiative has to be kept in mind and better service provided. Most of the government websites are not updated regularly and are not having proper security certificates. The various schemes of department need to be made proactive and benefits should reach the IT companies and startups. Majority of the software hardware solutions for e-governance project are given to companies from outside Goa, and sometimes with a namesake local company represent outside state companies. Local talent should be promoted and clause that creates hurdle for such initiatives should be removed. Thank you, sir. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आयचे टुरिजमाचे डिमांड खूब महत्वाचे, especially for the future of our state. It's the backbone of our economy. Speaker sir, गोंय मॉरिशियस जावपाक शकतालें, पूण ह्या डबल इंजिन सरकारान गोंयाक एक हायब्रीड केलां between Pattaya and Somalia, the sleaze of Pattaya and the infrastructure of Somalia. So it's become a hybrid of this. Speaker sir, the minister is knowledgeable, he's well traveled, and he's also a smart businessman. He'll not invest where he's going to make a loss. I don't think he has ever made a loss. He's a smart businessman. He comes from a businessman family. So I thought he would invest well and take tourism forward in Goa. Speaker sir, he has done
a few things. Although I fought with him a few days ago, I would be a hypocrite to not mention the good things which he may have done. And I want to say them first. Speaker sir, regenerative tourism म्हणून जें कितें हाडलां, जें 2024 जानेवारीन लॉन्च जालां, म्हाका दिसता to restore, rejuvenate and enhance the local environment, culture and economy, ensuring a positive legacy for future generations. Very nice. Something that should have happened long time ago. Speaker sir, he has also managed to lobby to get 100 crores for the Unity Mall, 16.66 crores for the Basilica of Bom Jesus under the Prasad scheme, 23.56 crores for Kolwa. Kolwa is an iconic beach. आमची साश्टीची तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार it is the jewel in the crown. And 15.64 crores for Porvorim. आता स्वदेश दर्शन म्हणून जें कितें ताजेर ते पयशे मोडटात, हांवें आयकलां स्वदेश दर्शन घालतकर गेट येता म्हणून. दोनापावलचे लोक खूब पयलीं आमचे ते एक जनता दरबाराक आयिल्ले, ते म्हणटाले थंय गेट घालता म्हणून. दोनापावलाक एक हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आहा, आनी जे हे कोण भिंगटाकार येतात तांकां ते एक दुजे केल्येचें सीन ती जंय जीव दिता ती, थंय गेट घालप स्पिकर सर कशी जातली. सो आतां पर्वरी थंय तूं 15.64 crore म्हणटा थंय गेट घालतलो, गेट घालूंक जायना. यू कॅनॉट पूट दीस गेट स्पिकर सर. स्पिकर सर, शेक अलॉटमेंटा खातीर एक्सपिडायट करपाक घेतलां इज व्हेरी गुड. हें शेक अलॉटमेंट म्हणटा तें सगळो प्रोसेस ऑगस्टान जावपाक जाय. स्पिकर सर, पूण दुसरें चड करून काणकोणच्या लोकांनी म्हाका सांगिल्लें आहा की तांचे म्युनिसिपालिटी ऑफिशियल फकत एप्लिकेशन घेता सप्टेंबरान, 1 सप्टेंबर. सो तूं कितलेंय फास्ट जर केलें, यू हॅव टू डू दीस इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. ते सप्टेंबर 1 पळोवया म्हणटात थंय, आनी ते दितात ऑक्टोबर नोव्हेंबरान अशें. ताजे बरोबर हेल्थ येता, फायर येता, GCZMA येता. हे सगळे तांकां इतले लेट दितात परमिशनां, means they are forced to do illegal business for the whole year for no fault of theirs. So I have to appreciate you for accepting and saying that I'll do the check allotment initially only, but then you have to coordinate for the others also because they are stakeholders. If the check owners only are not there, where is the tourism? Speaker sir, you have streamlined the process for tourism enterprises. बरें गेलां, 25 डॉक्युमेंट लागताले ते 3 डॉक्युमेंटाचेर हाडलां. रजिस्ट्रेशनां वाडल्या फ्रॉम 4,277 to 8,139. सो ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणटा तें टुरिजमान तुवें हाडलां आनी ताजे खातीर इट इज गूड. पुणून 50% ऑफ दीस इन्स्टिट्यूशन्स वॉट एवर हू हॅव रजिस्टर्ड आर नॉट बिलॉंगींग टू गोवन्स. यू हॅव टू फिगर आउट वाय. लोकल फेस्टिवलां चिखल कालो, सांजांव, दिपोत्सव, शिगमो करता, गूड. कल्चरल एक्सपिरियन्स म्हणटा तें टुरिस्टाक दिवंक जाय, बट समहाव टुरिस्ट थंय येवंक जाय. आमचेच लोकल जर एन्जॉय केल्यान गेले जाल्यार टुरिजमाचो रोल तातूंत कांय उरना. स्पिकर सर, स्पिकर सर, 1364 म्हणटा टुरिजम हेल्पलायन केल्या. ही हेल्पलायन बरी. हेल्पलायन हॅज टू बी सारकी सॉलिड पब्लिसायज्ड, मोर पब्लिसायज्ड देन द फोटो ऑफ युअर चीफ मिनिस्टर विच कॅन बी सीन एवरीवेर, एवरी होल्डिंग नाव एंड देन. स्पिकर सर, दृष्टी लायफ सेविंग अकॉर्डिंग टू मी इज डुईंग अ गुड जॉब. ऑल्दो आमचे नुस्तेकार खूबदां म्हणटा की आमी साल्वार केले आनी तांणी क्रेडीट घेतलें, बट आय डोंट से दीस. आय फील दॅट दे आर डुईंग अ गुड जॉब, पूण तांचे टावर्स बी आहा ते आर इन अ पॅथेटीक कंडिशन. दे आर नॉट वर्दी ऑफ बींग कॉल्ड इवन टावर्स. स्पिकर सर, मायकल लोबोन उदोळ सांगलें की प्रॉपर्टी घेतल्या 2016 अलॉट केल्ल्यो आनी त्यो प्रॉपर्टी तश्यो आहा तांणी वापरूंक ना म्हणून. आतां तूं कितें करतलो? त्यो प्रॉपर्टी परत्यो घेतलो काय तूं परत्यो ऑक्शन करतलो? कित्याक मायकलाचे बायलेन सांगला ते भशेन ना ना त्यो आमकां दवर म्हणून, गोंयकारांक दवर, थंयच्या गांवांक दवर म्हणून, टू ब्युटिफाय द प्लेस. सो स्पिकर सर, इट शूड नॉट बिकम अनदर रॅकेट. सो आय थिंक आय हॅव स्पेल्ड आउट द प्रोज. नाव स्पिकर सर, आय विल कम टू द कॉन्स. बेसिकली दाबोली एअरपोर्ट ज्याच्या खातीर आमी एक फाल्यां कॉलिंग अटेन्शन मूव केलां, पूण म्हाका दिसता की एवरी इंटरनॅशनल एअरलायन इज मायग्रेटिंग फ्रॉम दाबोली टू मोपा.
tourism minister, when he has been asked, he has always tried to bring that thing of north versus south. But of late, I think he's getting grounded. And it is dawning upon him that there is something which is very odd. Same like the Honorable MLA from and the Minister for Industries. He also used to give big talks. Now he's saying we have to go with a delegation to Honorable Prime Minister. Means this scenario of what the opposition leader had once called a ghost airport is, I think, getting revived and it's coming into your heads. Speaker sir, हें जर जालें जाल्यार major 5-star hotels in South Goa आहा ती मोडटली. They'll become also ghost towns. And I think that will be a big loss of revenue. It will kill the brand Goa, and it is an issue of concern that we should be concerned about. Speaker sir, Form 11 म्हणून एक आहा. Form 11 म्हळ्यार कितें? Form 11 म्हणटा तो डेटा जो कोण येता, टुरिस्ट जो येता, ताजे GL Form 11 डेटा घेता. डेटा कितें घेता? आधार कार्ड दी, हें दी, तें दी. All these things, Speaker sir, also is a breach of their right to privacy. You don't require so much, but in any case, if you are getting that data, I think tourism promotion has to be done by using that data. हे गांवान गेले, स्पेनाक गेले, स्पेनाच्यान कितले जाण आयले. आमकां immigration data share करना म्हणटा is not a good answer. And it is not expected from Rohan Counter. You have to coordinate. You are calling yourself a double engine sarkar. You might as well do it. Speaker sir, he had always stressed when in the opposition about touts. Even as a minister, he kept talking about touts. Today, Speaker sir, touts are everywhere. Michael Lobo is saying that touts are running the government. And Speaker sir, these touts are selling anything and everything. Where? On the roads, clubs, boats, drugs, women, everything under the sun. I think they are misinforming and harassing tourists. Speaker sir, if he goes with Michael to his Michael's constituency in Libaga, Kalangut, Kandoli, you will understand how touts are ruling the entire whole thing. Speaker sir, permission of fees jo ha, I am talking on behalf of the tourism lobby now. GCZMA, Panchayat, municipality, pollution, tourism, excise, FDA, environment, सगळे increase केला. अरे हे कित्याक increase केला? कित्याक industry is recovering. तें कितें revenge tourism, कितें तें vengeance, कितें म्हणटात ताका revenge, कितें revenge tourism. अरे revenge tourism म्हणून तुमी तांकां कातरूंक लागले. You compare it to other states or other countries where they are giving sops, and this will lead to loss of business to those stakeholders. In return, loss of revenue to you. And now corporate and wedding events are moving. They're going to Maharashtra, South Maharashtra, Karnataka. Yen जावपाक लागिल्ले हा, Speaker sir. So this is an issue of huge concern. Speaker sir, second is that music royalty license. ते non-ticketed event म्हणून जो हा private setting, ताका 2.5 लाख रुपया जातात. So corporate MICE events will be affected. You have removed wedding out of it, but still that's not good enough. And हे कित्याक पैसे घेता ते कोणाक कळना. आणि कोण हे मनीस ते कळना. आणि 4 national bodies आहा which claim they are sharing it. अरे गोवा ब्रँड गोवा खातीर लोक हांगा येतात. हे पैसे घेतात कितें म्हणून म्हाका कळना. आणि सरकार तुमचो you all don't seem to be having control. Speaker sir, garbage is a major issue. ते charter ते Michael म्हणटा पळय charter येना म्हणून. ते charter येना ताजे खातीर. There are direct reports which is saying that you can see garbage everywhere. And that is why the Chief Minister is saying now that, I'm going to standardize, bring waste management into garbage collection. Fine, but you got to do it because this is of bigger concern. There is no use selling Goa. Jit te bahar wachun goyan lok yo ani म्हणून सांगला का? हे पयली garbage card लोक आपशीन जातले. पण अशी garbage घेवन तूं ताका कितें garbage पळोवपाक आपयता? जायना हें, Speaker sir. Proper connectivity आतां तो म्हणटा तें बरें आहा. Beyond the beaches. We have to go into the hinterland. सगळें बरें आहा, but where is the connectivity? What is the state of the roads? So I don't know, Speaker sir, हे कशें जातलें तें. आतां स्वदेश दर्शन स्किमान ते tourism counters and toilets घालूंक जाय म्हणटात. Speaker sir, खूब tourism related projects व्हडले capital expenditure करून करतात. मागीर ताजें कांयच maintenance जायना. मागीर ते dilapidated condition and it is meaning wastage of funds.
स्पीकर सर, वेस्टेज ऑफ फंड्स म्हणून तो इश्यू जाता, ताजेर आमची पयर केस्तांव जाल्ली. कितें तें की हे ट्रॅव्हल मार्ट, डोमेस्टीक ट्रेड फेअर, रिझल्ट कितें मेळटा? स्पीकर सर, एक्स अमावंट जर मोडलो गोवा टुरिजमान, कनेक्शनां केलीं, मिटिंग्स केली, बिझनेसीस केले, एंड रिझल्ट कितें जालो? एंड रिझल्ट कितें जाता की बाबा कोण लोक थंयच्यान आयले, कितलो फायदो जालो, हें जर आमी कॉस्ट बेनिफीट पळयनात, then the entire exercise is useless. It's a waste of time, and it's pilfering the state exchequer. Speaker sir, तो बोर्ड जेन्ना डिसिजन घेता, एक बोर्डान डिसिजन घेवंक जाय, सगळे प्लॅन्स, प्रिपरेशन, एक्सपेंडिचर सगळे एक टुरिजम स्टेक होल्डरांक घेवप. आमी बसून जावचें ना, खंयच्या देशान आमी वचप तें. स्टेक होल्डर्स नो वेर टू गो and who will come. So हें म्हाका दिसता जावंक जाय. But as much as I appreciated him for spending on these functions, like Sanjao and all, Sanjao should have gone to Sioli, nira. ते कितें म्हणटा तें सांगोड, थंय करप न्ही तें. सांगोड कर, ताकाच पयशे दिवप. तूं आनी थंय पयशे म्हणनाका सेपरेट. हें तें सांजाव करपाक ओल्ड गोवा हेलिपॅडाचेर वचप ना, तुका फ्लॉप शो जालो तो पयर. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता टुरिजम तें ऑर्गनायज करूंक वचनाका. तुमी लोकल विलेजर करता, तांकां फेम दियात आनी तांकां पयशे दियात आनी ते तांकां करुनी. सो स्पीकर सर, दीस इज लायक इन शॉर्ट, बट नाव आय एम कमिंग टू द मेन थिंग. एक स्पीकर सर हांवें म्हणलां, आतां मुखेलमंत्री आयला म्हणून परते सांगता की मॉरिशियसाक मुखेलमंत्र्यान आनी रोहन खंवट्यान बरोबर वचचें. मॉरिशियस, गोवा कुड बी एक्झॅक्टली मॉरिशियस. Nice, everything would have been like that, and it's just possible, the same size and everything. Speaker sir, but you all have chosen to make it a hybrid of Pattaya and Somalia. Now, what is this? This is a man-made disaster. Tourism has become a man-made disaster. And what is the strength of Goa? It is the natural beauty, the hospitable people, liberal and progressive people, and it has to be a must-go destination. But now it has become a must-go destination for third-rate tourism. सगळ्यांत थर्ड-रेट टुरिजमाचें मस्ट-गो डेस्टिनेशन जाला स्पीकर सर. आनी कित्या खातीर जाता हें की तुमी पेंडलां घालतात, गार्बेज डिस्पोजल सारको आयना. गार्बेज डिस्पोजल मुखेलमंत्री म्हणटा की आतां आपूण सगळे कोस्टल आनी टुरिजम एरिया हॅज टू बी अंडर वन रूफ. दॅट मिन्स तुमचें गार्बेज कलेक्शन जायना सारकें. स्पीकर सर, आनी कितें जाल्लें आहा, बजेट वाडयलां 264 crores, which is an 8% increase from last year's 247 crores. Speaker sir, I mean, let us look at the concrete thing. For a traditional festival, 42 crores दिल्या is 68% increase from 2024. त्यांना अमाउंट केल्लो 25 कोटी, आता रिवाइज केलो 35 कोटी. 22-23 तुवें 11 कोटी म्हणले. Disposal of garbage in 22-23 8 कोटी म्हणले. 23-24 11.5 crores म्हणले, म्हळ्यार 44% increase. This year budget is increased to 15 crores, that is 30% increase. Speaker sir, म्हाका एक प्रश्न आहा, पॉप्युलेशन तितलेंच उरलां, 30-40% increase कित्याक जाता गार्बेज कलेक्शनाक कॉस्ट? हाउ डू यू जस्टिफाय दीस? टुरिजम तसो आहा जाल्यार why the cost is going up? Or is the rate of commission going up? Speaker sir, if I don't speak this, the bank मारली ती compromise जालो म्हणटले म्हणून उलोवचें पडटा हें सगळें. And this is what the people speak. Speaker sir, आतां एंटायर गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर येवंकूच जाय. ताजें हांव कित्याक सांगता, ना जर जायना जाल्यार हें वाडत वतलें आनी रिजल्ट आमकां मेळचो ना. बोट दाखयतले विलेज पंचायतीक. स्पीकर सर, 24-25 इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट्साक इन्व्हेस्टमेंट बजेटरी आउटले 125% वाडली, फ्रॉम 12.7 crores to 27 crores. म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार वी आर सेलिंग गोवा अब्रॉड and Goa here is garbage, no connectivity, mess, man-made disaster. Speaker sir, गोंयचे टुरिजमाक 3 पिलर आशिल्ले. कितें 3 पिलर? एक म्हणटा ते बिचीस, एक म्हणटा ते आमचे युनीक कल्चर आनी हेरिटेज, आनी तिसरें म्हणटा ते लिजेंडरी हॉस्पिटॅलिटी. गोंयकार म्हणटा तो टॉप व्हेरी हॉस्पिटेबल पर्सन.
आज स्पीकर सर आमच्या टुरिजमान कितें दिसता, एक म्हणटे इंडिफरन्स, केअर अ डॅम, दुसरें म्हणटे इनकॉम्पिटन्स, ऑफिसर सारके ना, आनी तिसरें म्हणटे किकबॅक्स. स्पीकर सर, आतां तूं सादें पळय कार्नवालाचेर यो. कार्नवाल आमी सावथ गोवान करताले एक जाग्यार, जो जागो सर्टिफाय केल्लो तुजे कलेक्टरान. तुमी मायग्रेट जाले, हांगाच्यान थंय गेले, ताका बरें दिसपाक जाय म्हणून देवा कडेन उलयता ताजे खातीर म्हूण तुमी तो कार्नवाल हाडलो आनी मदीं घालो, सगळें मॅस करून उडय म्हळ्यार कार्नवालाक लोकांनी गाळी मारचो. तुवें मंत्री जालो, तुवें कार्नवाल पर्वरी व्हेलो. स्पीकर सर, पर्वरी वतकर एवरी इयर गेल्या वर्सा तुका दिले 22.95, ह्या वर्सा दिले तुका 27.35 पर्वरीच्या कार्नवालाक. पूण ओवरऑल कार्नवालाक 5 वर्सां जालीं 47.35 आहा. ना, these are figures which are yours. Speaker sir, infrastructure and organizing of carnival in Pणजे, Madgaon, Vasco, Kudchode and Ponda stopped after 2020. And Porvorim has become the capital. So that is why I call you Chief Minister of Tourism. I am not just calling him Chief Minister of Tourism just like that. It's good. But unfortunately, Speaker sir, कितें जाता, like दिलीप परुलेकर आशिल्लो तेन्ना आमी हेरिटेज फेस्टिवल कर म्हणलें, ताणें सालिगांव व्हेलें. सालिगांव हेरिटेज आहा ना न्ही, करपाचें आशिल्लें, हेरिटेज आशिल्ली. हांव मंत्री जालो पर्रेकाराच्या गव्हर्मेंटान, इम्पॉर्टंट हेरिटेज फेस्टिवल फातर्डा आयलें. हे सायडीन पावलो, फातर्डा आउट ऑफ द प्लॅन, मॅपांतल्याच भायर. कशें जावंक शकता स्पीकर सर हें? हाव कॅन इट बी? यू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर, गव्हर्मेंट स्पेंड्स मनी टू क्रिएट दोज बिग रोड्स so that the floats can pass through them. My position, whether I am here or there, will decide whether the carnival is there or not there. What is this? This is a mess, Speaker sir. This is a banana republic. It's not the brand that you wear. It is the republic that it has become. Banana republic म्हणून बरो brand आहा. Honorable Deputy Speaker knows about it. Anyway, Speaker sir, आता GTDC कामां खूब करता. GTDCचें मेन काम कितें की टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर, मंत्र्याक हांव विचारूंक सोदतां, शॉर्ट फॉर्म ऑफ GTDC इज इलेक्शन कमिशन काय म्हणून? मंत्र्याक समजलां आसतलें काय तुमी इलेक्शन मॅनेज केलें तशें? कित्याक स्पीकर सर, GTDCन म्हळ्यार गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान स्ट्रॉंग रूम, काउंटिंग स्टेशन, पेंडॉल, barricading 99.75 lakhs, barricading in counter hall 62 lakhs, provision of election infrastructure set up in North and South Goa 39.31 lakhs and 29 lakhs, and 2.90 crores for hiring, transportation, installation, including commissioning of all electoral accessories and installation of air cooler at various polling booths, and Sean events 2.90 crores. Why is GTDC doing this? There is a budgetary provision for the election commission. There is something called the chief electoral officer. It's a budget head. Why is GTDC spending money of the election commission? Or are you rigging the elections by doing this? I don't understand this, Speaker sir. Speaker sir, ani ek tani kele 360 degrees video virtual reality launch strategy for digital experience. 1.56 crores modle. Speaker sir, this is linking Goa tourism website 360.com. 360 degrees picture asa and videos aha, ground and aerial view of 136 locations in Goa. But 1.5 कोटी रुपया video काडपाक? Speaker sir, चडान चड वर्कआउट केलें तर 50 लाखांच्या वयर वचूंक शकना हें. म्हळ्यार खावन पिवन मजा करून 50 लाख. हें कितें? म्हळ्यार कोटी म्हळ्यार कांय न्ही दिसता. कोण AMO Communications Private Limited has been paid 3 times. By whom? By the people of the state. Not by the government alone. Money is of the people of the state, Speaker sir. So I don't know whether there is a common sense or a comic sense for the ministry. A comic sense म्हणून कित्याक सांगते पळय. Speaker sir, they advertise. And आमचो जीत आरोलकार म्हणटालो की भायर वचून एडवर्टायज घालूंक जाय म्हणून बिलबोर्ड. टायम्स स्क्वेअर म्हणटा तो मेन जागो आहा न्यूयॉर्काक. थंय 22 जून 2023 4 दिसांक एक व्हडलो बिलबोर्ड घालो. आनी ते बिलबोर्डाक कितले पयशे म्हणले? कितले पयशे म्हणले रे बाबा?
1.97 crore म्हळ्यार 1 crore 97 lakhs. आनी तुजी नोटींग आहा, नोटींग कितें म्हणटा की ते टायमार बाब नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्काक आसतालो म्हण तेन्ना आमी एडवर्टायज करुया म्हणून. अरे आनी गोंय एडवर्टायज करूं ना आनी हाजें तोंड आनी मुखेलमंत्र्याचें तोंड एडवर्टायज केलां थंय. ताका दिसलें अरे हमारे लोग इधर भी है, देखो अपना देश, देखो कसलो देश. Speaker sir, that is the time when the summer vacations begin in America. So you are going to see that and come to India direct. And what happens in India at that time, Goa at that time? It rains. It is raining cat and dogs. So जे दिसाक जे टायमार तुम्ही एडवर्टायज करतात अब्रॉड, ते टायमार तुम्ही गोंयाक आपयता. गोंया काय ना, गोंया सगळें बुडलां. गोंय आतां बुडिल्लें आहा. हे बुडिल्लें गोंय पळोवपाक 2 कोटी रुपया टायम्स स्क्वेअराचेर मोडले. अशें जाय तुका? स्पीकर सर, सिजन खंयचो हो सिजन? हो तांचो सिजन तुम्ही पळयला. तुम्ही सिजन पळयता दुसरो, तुमचो सिजन चालूच आहा मिटराचो. स्पीकर सर, एक दीस चीफ मिनिस्टरान 2023 एक वेलनेस सेंटर अंजुणे घालता म्हणून डिक्लेअर केलें. 2024 हांवें क्वेश्चन घालो टुरिझम डिपार्टमेंटाक की वेलनेस डेस्टिनेशन सेंटर आनी इको कॉटेजीस अंजुणे 70 म्हणटा थंय येता काय म्हणून. तुवें रिप्लाय कितें केलें? सीएमान सांगलें 41.69 crores आपल्यान मोडल्या म्हणून. टुरिझम मिनिस्टराची रिप्लाय कितें म्हणटा? नो सँक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम म्हणून. दॅट इज वाय आय कॉल यू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम. कित्याक चीफ मिनिस्टर केलो तेल लायत तो कितेंय सांगू, हो म्हणटा नो सँक्शन फ्रॉम टुरिझम. सो इट इज वॉट Dr. Pramod Sawant proposes, Ron Khawta disposes. This is the story, long story short. Speaker sir, it is understandable that with the competence available in the ministry, no fresh and competitive ideas can be thought of. Basically, मंत्री खूपदा अशें करता की युनियन गव्हर्मेंटाच्यो आयडिया ह्यो आमच्यो म्हणून सांगता. होम स्टेज, कारावन्स, cryptography, blockchain, AI chatbot. Actually, that's a central project called NICCI Digital Assistant. But Speaker sir, तुम्ही हे सगळें अशें दाखयतात की हें गोंय सामकें हायेस्ट प्लेस इन द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन्स इन एशिया आमी करतात म्हणून. ह्यो सेंट्रल स्किमूच सांगून. मंत्री आतां नवें मंत्र लायला मंत्र्यान स्पिरिच्युअल टुरिझमाचो. स्पीकर सर, आता 21st सेंचुरीन मंत्र्याक खबर आसूंक जाय की टुरिझम इज एन ओवरऑल एक्सपिरियन्स. इन सायलो इट कॅनॉट ऑपरेट. स्पीकर सर, what is the experience today? Potholes, stray dogs, rash driving, police giving talang everywhere, at every corner. This is the experience. Speaker sir, touts, pimps, peddlers, police harassment. This is the utter failure of the cabinet's collective responsibility, Speaker sir. I am not blaming the Mantri alone, because many things are not related to him. But he is also the Chief Minister of Tourism. So he needs to interact with the Chief Minister of PWD. He needs to interact with the Chief Minister of Law and Order. And somehow see that tourists get a good experience. Not this, Speaker sir. Collectively, there appears to be no vision for Goa tourism. Caravan project म्हणटा fail जाला. कित्याक? कित्याक basic facilities of water and power supply, garbage disposal, toilets among other things are not being done. Speaker sir, caravans जर हाडलीं जाल्यार ते डबल पार्किंग करचें पडटलें रस्त्याचेर आनी टुरिस्टांनी हॉटेलांत वचून रावचें पडटलें. सो वगीच कितें हाडून पळोवं नाकात. फेलियर हॅज बिकम युअर ऑफिशियल पॉलिसी अंडर दीस गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, म्हजी सगळ्यात व्हडली पर्सनल वरी is that tourism is changing Goa for the worse. And local Goinkars are being marginalized, excluded, alienated from their traditional vocations. Speaker sir, what is the point of tourism in Goa if the Goinkars don't benefit? सगळें केलें आमी आनी सगळे भायलेच जर टुरिझम चलोवंक लागले जाल्यार फायदो कितें टुरिझमाचो? स्थानीक मनशाक जर मेळना जाल्यार आनीक लोकल गोंयकाराक जर टुरिझम नॉन प्रॉफिटेबल जाता जाल्यार कितें फायदो? स्पीकर सर, एक फॅमिली येता टुरिस्टांची आनी कितें सोदता?
rich culture, cuisine, traditions. पूण हांगा आमकां गोवन कल्चर, हेरिटेज, क्युझिन कोण दिता? कोण पंजाबी दिता, गुजराती दिता, आनी तो गोंयकार म्हणून सांगता आमी. ही स्थिती जाल्ली आहा नॉर्थ गोंयची. स्पीकर सर, आनी गोंयचो कितें करता? ही इज बींग लेफ्ट आउट. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें जायना रुरल रेजिडंटांक, आनी हाय टुरिजम पोटेन्शियल हिंटरलँडान आहा म्हणटा तो अजून तांचे तकलेन वचना. स्पीकर सर, हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो. तालुका वायज लिस्ट ऑफ ऑल विलाज, फार्म हाऊसेस, बंगलोज, स्टुडिओ अपार्टमेंट्स, 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK, registered with tourism department, along with registration, prescribed fees paid by. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.